मोगाच्या भाऊ भयणीनो, पयल्यान पयलें तुमकां सोमेस्तांक देव बरी सकाळ हांव मागतां. पयस पयसतान तुमी आयल्यात, बेग्गी आयल्यात वो अर्द दीस रेतीर करूंक, जेजू सांगता करचोंक, ताचें उतर आयकूंक, सॅक्रमेंतांत आशिल्ल्या जेजूचें आराधन करूंक, वेलंकनी सायबिने लागीं तुमच्या चर त्या सावां खातीर मागोवंक हांगासर तुमी आयल्यात. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, बावडतान तुमी आयल्यात आनी बावडतान आयिल्ल्यांक जेजू केद्दाळाय खाली हातांनी पाटी धाडिना. तुमी पळया वांजेलांत हर एक पावटी वस तुज्या बावडतान तुका बरें केलें म्हूण ताणें मागिल्लें सकट ताणें दिलां. आनी आमची मांय तशीच आमी मागता तुज्या आश्रयाक दावरलो, तुजी ससाय मागुल्लो, कोणूच निराशी जावन पाटी वसोंक ना. आमची मांय आमकां खाली हातांनी पाटी धाडिना, निराशी करिना. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आज हांगासर तुमी आयल्यात आसता तुमच्या चर ते सावांचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर जेजू आपले आशिर्वाद घालतलो. तुमकां सुमेस्तांक रेतीरेक आयिल्ल्यांक हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर आयच्या दिसा ही रेतीर चलोवन व्हरतात. मानादीक बाप मेल्विन नोरोना पिर्गज ह्या जाक अलंगार मुडबिद्री आलंगारचे पयसतावन आयल्यात. तांकांय तुमच्या सुमेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर आसात आमचे भाऊ जॉन डिसोजा फेरार तावन येतात. हर एका सोनवारा येवन गितां गावून, अर्गां स्तुती चलोवन व्हरून, वाजंत्रां वाजोवन आमकां मागोवंक कुमो करतात. तांकांय हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर डिवायन वर्डाचे आसात, ही रेतीर टॅलिकास्ट करतात. मग तांकांय हांव स्वागत म्हणटा. मोगाच्या न्हू तुमकां सुमेस्तांक हांव बरें मागतां. देव बरें करूं. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 कशे आहात तुम्ही? कशे आहात? न्हिद येता की ना? नाही. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 अर्गान जेसू, Argan Jesu. उगळप जेसू, Uglap Jesu. स्तुती जेसू, Stuti Jesu. आराधन जेसू. Aradan Jesu. Hallelujah. 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 मुगळ बाबडीनो, आमी हांगासर शनिवाराच्या दिसा ह्या कलमडीच्या पुंतळाक हांगासर आयल्या. वैगी कित्याक आमी आयल्या? कित्याक आमी आयल्या? मागो. हांव आयलां कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर परगट करूंक आनी देवाची स्तुती करूंक, सोम्याक आराधन करूंक आयलां. तुमी कित्याक आयल्यात? देवाक अर्गां दिवंक? मागीर घरा भुरगीं दोस्तात देखून हांगा आयिल्लीशी न्हीद काडूंक? ना गे. मागीर कित्याक? देवाक अर्गां दिवंक, देवाचें उतर आयकूंक. मागीर आयलो उद्देश कसलो? मागो. तुमी एक बाजाराक वतात, मार्केटीक वतात न्ही गे? कित्याक वतात? मासली हाडूंक. मासली तोरची गे. सामान हाडूंक, मासली हाडूंक, रांदय हाडूंक पळयतात न्ही? तुमी काल्याक आयलो म्हण तुमकां आतां गोतूना जाल्यार कितें फायदो बाजारात मार्केटी वचून न्ही गे? इमकू पणभर गेले जाता मागीर. देखून आमी आयिल्लो उद्देश सोम्याक आराधन करूंक आयल्या, सोम्याक अर्गां दिवंक आयल्या, आमचें कुटुंब समर्पूंक आयल्या, वैगे सोम्याची स्तुती करूंक आयल्या आनी सोम्याची बेसांवां जोडूंक आयल्या. बेसांवां कितें? सोम्याची व्हडल्यान सांगा, व्हडल्यान सांगा, व्हडल्यान सांगा. सोम्याची बेसांवां जोडूंक बेसांवां आयल्या. जोडूंक आयल्या. आयल्या. कीर्तन 134. Psalm 134. कीर्तन 134 कितें म्हणटा? सर्वेस्पराच्या सर्व सेवकांनो. कितें? सर्वेस्पराच्या सर्व सेवकांनो. व्हडल्यान उलयचें. व्हडल्यान उलयतना आमचे बांदपास पुरा तुट्टात. कळ्ळें गे?
सर्वेस्पराच्या सर्व सेवकांनो, सर्वेस्पराच्या सर्व सेवकांनो, रातच्या परार सर्वेस्पराच्या घरांत रातच्या परार सर्वेस्पराच्या घरांत सेवा करतल्यानो संगत करतेल्यानो येया सर्वेस्पराची सर्वेस्पराची स्तुती करा. स्तुती करा. पवित्र स्थानांत पवित्र स्नानांत स्नान नाही, पवित्र स्थान दुसरे, स्नान दुसरे. पवित्र स्थानांत पवित्र स्थानांत पवित्र स्थानांत पवित्र स्थानांत तुमचे हात उबारा, तुमचे हात उबारा, तुमचे हात उबारा तुमचे हात उबारा आणि सर्वेस्पराची स्तुती करा. आणि सर्वेस्पराची स्तुती करा. पवित्र स्थानांत पवित्र स्थानांत तुमचे हात उबारा तुमचे हात उबारा आणि सर्वेस्पराची आणि सर्वेस्पराची स्तुती करा. स्तुती करा. स्तुती करा. स्तुती करा. कितें जातलें? ह्या पवित्र स्थानांत पवित्र सुवातेर हात उबारून सर्वेस्पराची स्तुती केल्ल्यान कितें जाता? पळय, सर्वेस्पर म्हणटा, सर्वेस्पर सर्वेस्पर सर्गा संसाराचो रचणार सगळ्या संसारासोर सर्गार तावन तुजेर आशीर्वाद घालूं, तुजेर आशीर्वाद घालूं, तुजेर आशीर्वाद घालूं. तुजेर आशीर्वाद देखून घालूं. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, सर्वेस्वराचो आशीर्वाद आमकां मेळचे जाल्यार आमी कितें करी जाय? हात उबार मागाचे आ? हात उबारी जाय आणि मागाचे आनी स्तुती करी जाय. खंय? मार्केटीन, खंय? सर्वेस्पराच्या स्थानांत. सर्वेस्पराच्या मंदिरांत, पवित्र स्थानांत आमचे हात उबारी जाय आनी सर्वेस्पराची स्तुती करी जाय. कितें लाभता? ताजो आशीर्वाद देवा लाभता. म्हज्या कितें लाभता? ताजो आशीर्वाद लाभता. कोणाचो आशीर्वाद? सम्याजी सर्वेस्पराचो आशीर्वाद लाभता. तुमकां आशीर्वाद जाय की नाका? जाय की नाका? हात उबारतात की ना? हां, सर्वेस्पराची स्तुती करतात की ना? करता. तर उबी रावया, हात उबारया, सर्वेस्पराची स्तुती करया. Psalm Sanko 66 ತಾಳಿಯೋ ಬಿಡು. ನನ್ನ ದೇವನೇ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ, ಗಣಪಡಿಸುವೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ನನ್ನ ದೇವನೇ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ, ಗಣಪಡಿಸುವೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ನನ್ನ ದೇವನೇ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ, ಘನಪಡಿಸುವೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ಅಲೇಲುಯ ಅಲೇಲುಯ ಆಲೇಲುಯ ಅಲೇಲುಯ ಅಲೇಲುಯ ಆಲೇಲುಯ ಅಲೇಲುಯ ಅಲೇಲುಯ ಆಲೇಲುಯ ಅಲೇಲುಯ ಅಲೇಲುಯ ಆಲೇಲುಯ. ताळयो भेटून आमच्या देवाची स्तुती करूया. ಪಾಪಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪರಲೋಕ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಓ ನನ್ನ ದೇವನೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಎಂದೆಂದು ನಾ ಮರೆಯೆನು. ಪಾಪಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪರಲೋಕ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಓ ನನ್ನ ದೇವನೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಎಂದೆಂದು ನಾ ಮರೆಯೆನು. ಅಲೇಲುಯ ಅಲೇಲುಯ ಆಲೇಲುಯ ಅಲೇಲುಯ ಅಲೇಲುಯ ಆಲೇಲುಯ ಅಲೇಲುಯ ಅಲೇಲುಯ ಆಲೇಲುಯ ಅಲೇಲುಯ ಅಲೇಲುಯ ಆಲೇಲುಯ.
ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆಗಿರುವೆ ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆಗಿರುವೆ ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. ताळयो आमच्या देवा आमच्या सर्वेस्परा सुम्याक कळसांतो स्तुती मनांतो स्तुती सगळे सत्य स्तुती करूया ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿ ಪುತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ನೀಡಿದೆ ಅಪ್ಪ ಎಂದು ನಿನ್ನನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿ ಪುತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ನೀಡಿದೆ ಅಪ್ಪ ಎಂದು ನಿನ್ನನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವಾ ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಹಾಲೇಲುಯ Alleluia, alleluia, alleluia. 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 उला मरा कळसांतो उला मरा आमचं सरस्वती वंशमध्ये असा संस्कार सुसमयम सुजीत ख्रिस्त आमका रक्षम कपसम कसमल संसदी वंशमध्ये असा यसम ये जेजू देखरी यसम ये आराधन करूया हालेलुया हालेलुया शदल बल बल ला 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 हालेलुया 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 यीशु 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 थैंक यू जीसस जीसस हालेलुया 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 थैंक यू जीसस हालेलुया जीसू मैं जीसू अर्गा तुका सुम्यान जेजू तुका सुम्यान जेजू होगळाप तुका सुम्यान जेजू होगळाप तुका सुम्यान जेजू आराधन तुका सुम्यान जेजू आराधन तुका सुम्यान जेजू हालेलुया 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 बापणी नामी दोळे तांपिया पवित्र आत्म्याची कृपा मागया देवाचे उतर ऐकून फुडें सरच्या वखता तस पवित्र आत्मा आमकां कृपेन भरून दी म्हूण मागया तस पवित्र आत्मा आमची काळजां उक्ती करून दी आमचे दोळे आमचे कान आनी आमचें तोंड उगडून देवाचें उतर आयकूंक आयतें करूं दीत हे संदर्भार देवाचें उतर आमच्या काळजा मनांत देवाचें उतर आमच्या रक्ताच्या कणाकणांत देवाचें उतर आमच्या जिवितांत निरंतर निरंतर तें क्रियात्मक जावंक कृपा मागा हे पवित्र आत्म्या म्हजे थंय ये म्हजे अस्कतकायांतले म्हाका मुक्त कर हे पवित्र आत्म्या म्हजे थंय ये म्हजे सगळ्या उण्यापणांतले म्हाका दूर नितळ करी हे पवित्र आत्म्या म्हजे थंय ये देवाचें उतर आयकूंक आनी हें उतर म्हजे थंय क्रियात्मक करूंक जिवें करूंक कृपा दी हे पवित्र आत्म्या म्हजे थंय हे पवित्र आत्म्या म्हजे थंय देवसराची सगळी नाडण्यो देवसराच्यो सगळ्यो ताळण्यो म्हजे तन पयस कर हे ताळण्यांतलें सैत व्हरूंक म्हाका कृपा दी पातकाच्या पासान पडन अशें राखूंक म्हाका सकत लाभय हे पवित्र आत्म्या म्हजे थंय म्हज्या कुडीन ते म्हज्या मथीं ते म्हज्या काळजान ते म्हज्या सगळ्या शक्तीन ते पवित्र आत्म्या म्हज्या घरांत ते म्हज्या घरच्या सण्यां थंय ये म्हज्या वावुरांत ते म्हज्या कस्तान ते म्हज्या वावटीन ते म्हज्या नाच समाधानांत ते पवित्र आत्म्या म्हज्या भुरग्या बळांत थंय ये म्हज्या भुरग्या बळांत थंय म्हज्या सगळ्या वावरांत खंय दुखेंत खंय बेजारायंत ये पवित्र आत्म्या
पवित्र आत्म्याची कृपा मागे पवित्र आत्म्याचे गीत 143 143 पवित्र आत्म्या देवोनी दैविक सत्तेन म्हाका व्हरोंक ये पवित्र आत्म्या देवोनी नवे जीवित नवे जीवित म्हाका लाभोंक पवित्र आत्म्या देवानी पवित्र आत्म्या दैविक सत्तेन म्हाका बरोवंक ये दैविक सत्तेन म्हाका व्हरोंक पवित्र आत्म्या देवानी पवित्र आत्म्या नवे जीवित म्हाका लाभोंक ये नवे जीवित म्हाका लाभोंक ये तू म्हाका तुजी तू म्हाका तुजी समजणी शांती समाधानाची शांती समाधान जियेवचिनी तू म्हणजे तुझी साथेनी तुझी साथेनी सेवक सांची सेवक सांची विश्वास पवित्र आत्म्या देवानी पवित्र आत्म्या देवोनी दैविक सत्तेन म्हाका बरोवंक दैविक ये सत्तेन म्हाका व्हरोंक पवित्र आत्म्या देवानी पवित्र आत्म्या नवे जीवित म्हाका लाभोवंक ये नवे जीवित म्हाका लाभोंक कष्टांतल्यान तू सवकासाय लाभ कष्टांतल्यान तू सवकासाय रडतल्यान तू बुसवाण लाभ रडतल्यान तू बुसवाण लाभ थकलेल्यान तू विशेव लाभ थकलेल्यान तू विशेव लाभ कर्ज आमची तुझ्या मोगान पेठ आमची तुझ्या मोगान पेठ ये पवित्र आत्म्या देवानी पवित्र आत्म्या देवोनी दैविक सत्तेन म्हाका बरोवंक ये दैविक सत्तेन म्हाका व्हरोंक पवित्र आत्म्या देवानी पवित्र आत्म्या नवे देवोनी जीवित म्हाका लाभोवंक नवे ये जीवित म्हाका लाभोंक नवे जीवित म्हाका लाभोवंक नवे जीवित म्हाका लाभोंक नवे जीवित म्हाका नवे जीवित लाभोवंक म्हाका लाभोंक हालेलुया 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 ये पवित्र आत्म्या अभिषेक कर या सगळ्या भक्तिकाचे देवाने तुझे सर्व तुझी ज्ञान दे तुझी काही दे तुझे बेसावधान का भरून आशीर्वादित कर पवित्र आत्म्या हे आमचं आत्मबाद मागतात सगळे तुझे कृपेसो शिवरवा जीवित नंदन कर हालेलुया 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 अर्गांचे जोगळ आपल्या द्वारा Ergan tuka semian Yesus, Ergan tuka gelap tuka semian Yesus, gelap tuka semian aradan tuka semian Yesus, aradan tuka semian vandan tuka semian Yesus, vandan tuka semian Haleluya, 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 Haleluya. हालेलुया मग बोबडीनो देवाचे उतर ऐकूया सर्वस्व तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे असो भगवंत मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्तची शुभवार्ता महिमा तुका समिया अध्याय 16 वाक्य 13 ते 19 पर्यंत तवळ सेजारिया फिलिप्पी नावाच्या प्रांतांत येवन पावल्ल्या वेळार जेजून आपल्या शिष्यां लागीं विचारलें मनशा पुताक कोण म्हणून लेखतात तांणी जाप दिली थोडे तो स्नानदत्तर म्हणटात हेर थोडे तो एलिया म्हणटात आनी हेर तो एरेमिया वा प्रवाद्या पैकी एकलो म्हणटात तवळ जेजू तांकां विचारी पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात सिमोन पेद्रून जाप दिवन म्हळें तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत तवळ जेजू पेद्रूक म्हणालो भागी तूं सिमांव योनाच्या पुता कित्याक हें तुका उगडापे केलें कोणेय मनशान न्ही बगा सर्गीच्या म्हज्या बापान हांव तुका सांगतां तूं पेद्रू म्हणजे कडप आनी ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो
आनी पातळचे दरवटे तिचेर जैत उरूंक शकचे ना. हांव तुका सगळींच्या राज्याच्यो सावयो दितलो. जें कितें संवसारी तूं अडवरतलोय तें सर्गीं अडवरलेलें जातलें. जें कितें संवसारी तूं सोडयतलोय तें सर्गीं सोडयलेलें जातलें. देवाचें उतर. वखणी तुका क्रिस्ता. बसया. क्रिस्त तें म्हज्या मगच्या भावांनो आनी भयणीनो, देवाचें उतर आयकलें तुमी न्ही गे. तुमी जाप दिजे न्हीद काडल्या जायना. हां आयकलें गी ना. हां कोणाच्या वांजेलांतलें? मार्काच्या. व्हडल्यान सांगा. हां कोणाच्या वांजेलांतलें? मातेवाच्या वांजेलांतलें. जेजू हांगासर एक सवाल विचारता. कसलें सवाल? हां म्हजे विशयांत लोक कितें म्हणटा? वैगी वैगी तुमी आयकचे, जाप दिजे. त्या दाळा महादेवाचें उतर आयकलें बरी जाता. नाजाल्यार हांवें सांगचें तुमी गोडतुकचें जाता. वैगी न्ही कितले पयस तो आयला वैगी. हां तशें म्हणटा तुमी इल्लेशें जाप दिचें. गुंतूनातलें व्हडनी, सूख जाल्यार व्हडनी. कळ्ळें गी? सूख जाल्यार व्हडनी, प्रॉब्लेम ना. आमी एकत. हां पूण तोंड उक्तें करीत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. जेजून एक सवाल केलें. म्हजे विशयांत लोक कितें म्हणटा? हांव कोण म्हूण म्हणटा न्ही गे. हेर एका मनशाक एक आसा गी ना. ती एक उर्बा, ती एक उर्बा एक आसा गी ना. हां न्ही गे. तुमी विचारता थोडे कडेन म्हजे विशयांत ती कितें म्हणटा न्ही गे. म्हजे विशयांत तो कितें म्हणटा एक विचारतात की ना. हां 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 आनी तुमच्या विशयांत बरें म्हळें जाल्यार आमच्या विशयांत आमकां खुशी जाता की बेजार जाता? खुशी जाता. आमकां इल्लेशें पाड म्हळें जाल्यार हां बेजार जाता न्ही गे. न्ही गे. एकली माय गेली गे शेजारच्या घरा. म्हजे विशयांत सून कितें म्हणटा? हां म्हजे विशयांत सून कितें म्हणटा? तवळ शेजारची म्हणाली की तुजे विशयांत सून बारी बरें सांगता. बारी बरी मायंके. कळ्ळें गे. पयलें सुनेक वाडल्या शिवाय मागीर जेविनाकी. पयलें सुनेक वाडल्या शिवाय जेविनाकी. आनी सुनेक मासलेसो बरो कुडको वाडन तिणें नाका जाल्लो कुडको खावंसो खंय. समजलें? समजलें? हां मेजार आसलीं केळीं आसात पळय ती इल्लीं काळीं जाल्लीं मायन खावची खंय. बरीं बरीं केळीं कोणाक दवरचीं? सुनेक दवरचीं खंय. कोण म्हणटा? हां हां शेजारची म्हणटा. मायक खुशी जाली की बेजाराय जाली? हां खुशी जाली न्ही गे. सत्त सत्त. मायक बेजार जालें. कित्याक बेजार जालें? हां मायक बेजार कित्याक जालें म्हळ्यार माय आसल्या सकाळच्या पयलें जेवंक बसचें आशिल्लें बरें कुडके खावचे बरीं बरीं केळीं बळक बळको गेळचीं आनी पाड पाड आसलीं कोणा दवरचीं? सुनेक दवरचीं. सुनेन कितें सांगलां? हां बरें सांगलां. आतां तें बरें करून शेजारची तिची इश्टीन तिका सांगतना कोणाक दुखता? मायक दुखता. हांवें वायट केलें जाल्यार म्हजे विशयांत म्हजी सून बरें सांगता. देखून ती फाटीं गेली. आतां सून जेवता म्हणसर राखून रावली. कळ्ळें? चिमटेसो मांड्यासो कुडको काण गेलो केलो सुनेक बरो कुडको दवरलो. पळयात
परिवर्तन जावंक चड वेळ ना न्ही गे आमी कितें करी जाय हेरां विशांत आं बरें उलय जाय तो सूख करता जाल्यार बरें उलय जाय समजलें समजलें एकली गेली खंय भायर वचून म्हणाली की म्हजो घोव म्हज्या विशयान कितें म्हणटा तुजे लागीं तूं इश्ट न्ही तो तुजे इश्ट म्हजो घोव म्हज्या विशयान कितें म्हणटा हां तूं बारी बरी खंय कळ्ळें गे बारी बरी खंय पाटींत उलयनाय खंय कळ्ळें घोवान जोर केल्यार पाटींत उलयनाय ओगोत रावताय खंय कळ्ळें गे आनी बरें रांदून वाडटाय की कळ्ळें गे आनी घोवाक बरो मान दिताय की तुज्या कुटुंबा मुखार तुजी भाव भयणी प्रयत्ना तुज्या घोवाक तूं इन्सल्ट करनाय की समजलें अशें पुरा तुजो घोव तुज्या विशांत बरें सांगतालो तुका कितें घुस्स ताणें वायट येदोळ मुसळ म्हज्या लागीं सांगलें ना आतां हे बायलेक खुशी जाली की बेजार जालें हां हां खुशी जाली की बेजार जालें खुशी जाली कित्याक म्हळ्यार ती तशीच जिवन आसली कळ्ळें गे तशीच जिवन आसली वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जर तर कळ्ळें गे जर तर म्हज्या विशयान वायट सांगलें जाल्यार कितें जाता आं हां देखून आनीक सासूमाई शेजारच्या घरा वचून तिची एक इश्टीण आसली पुडवडची इश्टीण पुडवडची करता न्ही पुडवडची इश्टीण आसतात न्ही हां तिची घरा वचून गेल्ल्या वेळार म्हज्या विशयांत शेजारची ती एकली आसा पळय दिलाम जेबेची कितें म्हणटा म्हज्या विशयांत आमकां आनी तांकां इल्लेशें उलोवणें ना जागे वाटेच्या एक प्रॉब्लेमा वरवीं आमकां तांकां उलोवणें ना आमी तांगेर वचून ती आमगेर येनात ती कितें म्हणटा म्हज्या विशयांत कळ्ळें तूं यमकुळी खंय तूं भाजी काण गेल्ली खंय कळ्ळें तुजी जीब येद्दी लांब खंय बेश्टें नांव पाड करताय खंय तुका आसलें इतलें फावना खंय मस्त स्वार्थी खंय तूं सोडदोड करूंक तयारीत ना खंय म्हणून हिची इश्टीण पुडेची इश्टीण हिका सांगतना हिका खुशी जाली की बेजार जालें हां बेजार जावं ना राग आयलो कितें म्हणटा ती तशें म्हणटा की शिकयता ती हांव शिकयना जाल्यार हांव म्हज्या बापायक जाल्ली दोत्तो न्ही बापूय मेला हां पळया खोलो राग 3 तरांची हांवें स्टोरी सांगली तुमकां न्ही गे 3 तरांची गणितां सांगली न्ही गे पळया एका मनशान सूख केल्या आनी सून कितें सांगता बरें सांगता आनी मायेचें मन परिवर्तन जाता बायलेन बरें केलां आनी घोव बरें सांगता बायलेक खुशी जाता आनी एकल्यान वायट केलां आनी तें वायट सांगता ह्या मनशाक राग येता पळया पूण जाल्यारय आमी हेरां आमच्या विशयान कितें सांगतात म्हणलें आयकूंक अत्रेकता न्ही गे वय गी न्ही आशा आसा गी तुमकां आशा आसा की म्हज्या विशयांत कोण कितें म्हणटा आशा गी पाद्र्यापांक चड आसचें म्हळ्यार पाद्र्यापांक न्ही गे एकलो विगार गेल्या उपरांत एकलो विगार आयल्या उपरांत न्ही गे थोड्यान सांगचें आसा फादर तो बरो आसलो खंय ते म्हणटात बाबा हांव न्ही तो बरो आसलो तुमी कांय प्रेजन ना खंय कोणें सांगचें हांव सांगिना बाबा ती सांगतात गेल्ले सुरवेर आसता न्ही तुबरा हांवें म्हणचें म्हाका कोणीय बरो म्हणचो नाका वायट म्हणचेंय नाका म्हजे लागीं कोणीय सांगचेंय नाका कळ्ळें गे कितें येवंक आसल्यार खंयच्या कामाक आयल्यार तेंकां मात काम करा आनी वसा ताणें सांगिल्लें आनी सांगिल्लें म्हाका कितें सांगतात न्ही गे वय गे न्ही हांव कसो म्हूण म्हाका गोत्तू न्हय आं हांव कसो म्हाका गोत्ता आसना हर एकल्यांनी हांव कशें म्हणून कळत जाय हांव बरो जाल्यार हांव बरो जाल्यार तुमी बरो अमेरिका आसल्यात न्ही
मलगड्यान सांगणी ಗೊತ್ತು नाही हांव बरो जाल्यार संवसार बरो गी हांव बरो जाल्यार गांव बरो कळ्ळें हांव बरो जाल्यार गांव बरो हांव बरो जाल्यार गांव बरो कळ्ळें गी समजलें देखून हांवें बरो जावचे प्रयत्न करूंक जाय की नाका हां आयच्या सुवातेंत जेजू की एक आतुराय म्हजे विशयान लोक कितें म्हणटा हें सवाल विचारच्या फुडें जेजून ताचे विशयांत कांय इल्ल्यो संगती आयकल्ल्यो जेजून ताचे विशयान कांय इल्ल्यो संगती आयकल्ल्यो कोण पळया जेजूचे पाटलावदार तुमी आसात मस्त वर्सांत हांव जेजूची शिकवण पळय आयकतात जेजू विशयांत जेजून कितें आयकलें लोकांच्या तोंडांत हांव बरें आयकलें की पाड आयकलें तुमी क्रिस्तांवांत मू म्हाका इल्लें डावट येता हांव चुकोन खंय म्हणी दुसरे कडेन वचूं ना मू देवा आतां जेजू राप्पा उबो जायत हांगा कॅमेरा कडेन आनी म्हणत म्हजे विशयान तूं कितें म्हणटाय म्हळ्यार कितल्यांक जाता गी सांगा कितें आयकलें जेजू न्हू जेजू विशयांत लोकांच्या तोंडांत हांव हा कितें जेजूची मात कार्यां पळोवन थोडो लोक जेजूक म्हणलो तो एक प्रवादी आश्चर्यांक करता विस्मितांक करता कळ्ळें गी विस्मितांक करता आश्चर्यांक करता मेल्ल्यांक जिवंत करता कुरड्यांक दिश्ट दिता आंकोडलेल्या हाताचो हात नीट करता आरिगाराक सलशें करता देंवसाराक धांवडयता तेरुंसराक फर्मायता आनी जायत्या कोडकारांक नितळ करता वय गे वय जाल्यार वय म्हणा न्ही जाल्यार न्ही म्हणा वय आं हें पुरा लोक उलयतालो आनी लोक ताच्या फाटल्यान येतालो आनी लोक चिंतालो थोडो हो एक प्रवादी पैकी एकलो आनी एक थोडे चिंताले एलिया परतून आयला कोण एलिया पप्पू सोबत कोण एलिया प्रवादी परतून आयला आनी थोडे म्हणटाले स्नानीक जुवांव परत जीव जाला स्नानीक जुवांव वता न्ही कोणें जीवशी मारलो ताका कोणें जीवशी मारलो हेरोदीन जीवशी मारलो न्ही गी जीवशी मारयलो अरे हेरोदूय कितें टेन्शन जीवशी मारलो कसो जीव जाला ते मात्र ऐकलें गे जेजून आनी काल ऐकलें जेजू विशयान बरें उलयतात हांगासर आनी एकलो जेजू विशयांत थोडे पाडी उलयतात आनी पाड इतलें जोर उलयताले की जेजूचें पुरा बरें आसा पळय टुस्क जेजू विशयान कितें आनी उलयताले थोडे जेजू विशयान थोडे म्हणटाले तो पातक्यांचो इश्ट जावन गेला प्रद्वारीचो इश्ट जावन गेला पातक्यांच्या घरा वेता मातेवाच्या जाकेवाच्या न्ही मरी मार्ताच्या घरा वेता थंयसर जेवता खाता पियेता न्ही पोठारी पोठारी कोणा म्हणचे पोठारी कोणा म्हणचे पोट आसले रेकले पोटारीत पोट आसले ओड पोट आसले सर पोटारी गे खावगे आंगा लापी न्ही गे आंगा लाप दिवन खावून चान्स आपणे ताका पोटारी म्हणटा तो पोटारी तो पिवंडो
बेबदो न्ही अशें पुरा ताचे विशांत उलयताले हें ताका आयकूंक मेळटालें एक लोक बरें उलयता आनी एक लोक फाड उलयता संवसारांत समजलें आनी अशें आसतना पळया अशें आसतना जेजू ताच्या 12 जाणांच्या पंगडाक हें सवाल विचारता थोडे शास्त्री फारिचेव आनी सदुसेव आनी जेजूक जायनातले थोडे मतबारी पुरो आसात पळय हे पुरा जेजू कशें लगड काडचें जेजूचें नांव कशें पाड करचें जेजू कशें विकृत करचें अशें चिंतून आसले संवसारांत बरे मनीस आसात खोटे मनीस आसात न्ही गे वय की न्ही तुमी कांय उलयना वय की न्ही आसात की ना आतांय आसात की ना आसात की ना तूं तुका एकल्या मनशाक कांय करना जाल्यार तो तुका उपाद्र करचो मनीस आसा की ना आसा तूं उपाद्र करूंक कोण सांगता ताका हा कोण सांगता हा कोण सांगता देवसार सांगता कित्याक तो देवसार असो पिलो कळ्ळें गे समजलें की समाजांत एकलो मनीस बरें करता आसतना बरेपणां सांगात दितले जायते जाण आसात बरेपणां सांगात दिनासतना आड रावनासतनाय उगत रावतले मस्त जाण आसात कांय थोडे आसात ह्या मनशान त्या मनशाक कांय फाड करूं ना वायट करूं ना तो बरें करीत वता पूण तें बरें आसा पळय बरें करचें बरेंपण आसा पळय त्या मनशाच्या दोळ्यांक तोपता देखून ताका उलपता देखून ताका कोरजुता देखून तो रिएक्शन करता कित्याक तो कोण आसो तो देवसार आसो देवसार ताचें तें उगवत रावंक सोडिना विरोध कर म्हणटा देखून पळया त्या बरेपणा लागून तो मनीस म्हजो विरोधी जाता अशेंच जायते जण जेजूच्या खालार आसले म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आसले बरें उलयताले आनी कांय थोडे व्हडल्यान सांगा वायट उलयताले आनी अशें आसतना जेजून शिसांक म्हळें तुमी कितें म्हणटात म्हज्या विशयान लोकांचें सोडया तुमी कितें म्हणटात आं हां ते कोणें म्हळें उरले 11 जाण उगोत बसले पळया तांकां जेजू कोण म्हणून आनी कळोंक ना दॅट इज द ट्रॅजेडी पळया नाईम गांवच्या विधवेच्या पुताक जिवंत करतना आसले सीस न्ही गे लाजराक जिवंत उठयतना आसले सीस न्ही गे जायराच्या दुवेक जिवंत करतना आसले सीस गलेल्या सरोवरांत वारें वादळ थंड करतना आसले सीस न्ही गे गलेल्या सरोवरांत उदका वयर जेजू सोलोन येताना पळयल्ले आसले सीस जायत्या खोडकारांक आपड गूण करतना आसले सीस कुड्या मनशाक आपली थिंपी कांड कुड्या मनशाक दोळ्यांक लावन गूण केल्लो आसतना पळयले सीस एका मनशाक आयकनातलें उलोवंक जायनातलें ताच्या कानांत बोटां घालन ताका आयकशें उलयशें केल्लें पळयल्लें सीस थाबर पर्वतार रुपांतर जावन थंय एक दृश्य वैभव देखिल्लें तें सीस आसलें पूण जाल्यार ह्या सिसांक तो कोण म्हणून मागीर कळोंक ना एकलो मुखार आयलो कोण तो सिमांव पेद्रू पयलीं ताका सिमांव म्हणटाले कोणाचो पूत तो जॉनाचो पूत सिमांवच्या बापायचें नांव योनाचें पुता ताचो पूत कोण सिमांव हांव सिमांव मुखार आयलो आनी म्हणलो तूं क्रिस्त कितें सांगा व्हडल्यान तूं क्रिस्त
कोणाचो पूत जिवा देवाचो पूत तू क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत पळया जिव्या देवाचो एक जाप पेद्रूच्या तोंडांतून हे जे जाल्यार पेद्रोन जेजूक खंयच्या दृश्टीन पळयला पळया आ भवर्ताच्या दृश्टीन ताणें ताका पळयल्लो आसा वैगी मोइजेक जिव्या देवाचो उगडापो केल्लें न्ही मोइजेक होरेब दोंगरार वैगी न्ही हांव तो देव जिवो देव देव अब्रामाचो देव इजाकाचो देव जाकोबाचो देव आनी पेद्रोय म्हणटा तूं जिव्या देवाचो पूत पळया कित्याक म्हळ्यार ह्या पेद्रोन जेजूच्या रुपांतरा वेळार रुपांतर खंय जालें जेजूचें रुपांतर खंय जाल्लें खंयच्या दोंगरार हा ताबोर पर्वतार जेजूचें रुपांतर जाल्ल्या वेळार थंयसर वैभव पेद्रोन पळयल्लो जेजूचो नीज वैभव आनी ह्या वेळार थंयसर जेजून पेद्रोन एक विनंती केली जेजू लागीं कसलें आमी 3 तोंबू मारया एक हा मोइजेक आनी एक एलियाक आनी एक तुका तुज्या सांगात आमी रावता पळया एक मोइजेक एक एलियाक आनी एक तुका आमी हांगात रावया तसलो अनुभव सर्गीचो अनुभव ही पेद्रूक जाल्लो आसा देखून हो अनुभव आजुनी पेद्रू थंय जीव उरलेलो आसा देखून पेद्रू जेजूक म्हणटा तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत आनी जेजू कितें ताका जाप दिवन म्हणटा पळया हें तुका उगडापें केलें खंयच्याय आ मनशान कोणें ताका सांगूं ना बगार म्हज्या आ सगळीच्या बापानच तुका हें उगडापें केलां ताबर पर्वतार उगडापें केलां आनी तुवें तें बरें योगासनेन सांबाळन दवरलां देखून पेद्रो तूं आनी मुखार सेमावनी बगार कितें आ खडप रॉक न्ही पेत्रू म्हळ्यार कितें पेत्रू म्हळ्यार फातर म्हळ्यार खडप तूं पेद्रू खडप आनी ह्या खडपीचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो धर्मसभा न्ही आमी आमची घरां बांदतना खंयचेर बांदता मातयेन बांदता की फातरार बांदता हा बऱ्यो बुन्यादी फातर घालन बरी बुन्याद घालन त्या बुन्यादीचेर आमी वोंटी बांदता घर बांदता कसळून पडना जावच्याक पेद्रूस आमची पवित्र सभेची बुन्याद ह्या पेद्रूचेर जेजून ताजी धर्मसभा बांदली न्ही आज पवित्र सभा पेद्रूच्या सदरेची वा बसकेची परब आचरण करता कळ्ळें गी बसका पेद्रूची बसका म्हळ्यार पयलो पापसाहेब पवित्र सभेचो पयलो पापसाहेब आनी पयलो पापसाहेब बसलेली म्हणजे अधिकार घेतलेली बसकेची एक परब आचरण करतात न्ही हर एका देशीजेंत कॅथेड्रल म्हणून आसा हा कॅथेड्रा वयर म्हळ्यार आसा न्ही थंयसर एक केदेल आसा एक केदेल तें कोणाक बसचें बिस्वा आयोबान बसचें ताचेर बिस्पान मात देशीच्या बिस्पान मात बसचें तें एक कॅथेड्रा एक बसका बिस्पाची बसका तशेंच रोमांत पापसाहेबाची बसका आसा आनी ती बसका पापसाहेबान मात बसची ही पेद्रूची बसका म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीन आनी आज पळया जेजू एक वर्तें मिसांव पेद्रूक दिता न्ही पेद्रूक दिता पेद्रूक जेजून एक म्हणलें पेद्रू तूं तरणाटो आसतना जायतीं वेतालोय न्ही पळय की पूण मातोरो जातना तुका नाका थंय व्हरतले पळय की तरणाटो आसतना तूं तुज्यात पेंगटाक तूं बांदतालोय मातोरो जाल्या उपरांत
दुसरे तुझ्या पेंगटाक बांदतले समान आहे जेजू सांगले वय की तरणाटो आसतना हांवूय खंय जाय थंय वयता तूंय खंय जायन वयता वय की न्ही म्हातारो जाल्या उपरांत तुका खंय जाय वचूंक जाता कोण जायचे तूं सांग आतां कोण जायचे हां कोणी म्हणी जायचे सांग आतां न्ही गे कामाच्यो गी पूत गी धू गी सून गी न्ही गे कोणी म्हणी जायचे आसा की न्ही एकल्या वचूंक जाता हां हांव धाकटे कडेन वचून येता मग 90 वर्साचे धडूंक जाता जायना आं आनी उतर प्रायचे आसले म्हणटाना तांकां कुद्दूस तुरांनी घालूंक जाता आमी घालीचे बदलीचे आमी कुमोग करीस पूण पेद्रूक जेजून तशें म्हणलें न्ही पेद्रू खंयच्या तराचें मरण स्विकार करतलो त्या विशयान जेजून उल्लेख केल्लें आसा वय गे 12 जाणां शिसां पैकी मलगडो कोण पेद्रूत बावर्तन तीर रावलेलो कोण पेद्रूत सूक केल्ली कोणे पेद्रूंत पळया सगळ्यांनी तोच नंबर 1 वय गे तिरस्कार केलें देवाळाच्या नांवान सोबत घाल देवाळाच्या जेरुजलेमांत तें देवाळ जुदेवांक अत्यंत भोव पवित्र देखून देवळांत देवळाक पाठ करणी इस्रायलांत देवळाक पाठ करणी बसनातले पाठ करणं निधनातले तितलें पवित्र तांचें तें देवाळ आनी ह्या देवाळाचेर सुपूत घालून पेद्रू सच सांगता की फुटी सांगता हां पेद्रू सच सांगता की फुटी सांगता पेद्रू सच सांगता की फुटी सांगता सत कितें फोटो प्रेज द लॉर्ड सर्वेस्पराच्या मंदिरांत हात उबारून सर्वेस्पराची स्तुती करता ताका कितें मेळटा हां तुमकां नाका गे आशिर्वाद कितें मेळटा आशिर्वाद मेळटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आतां ह्या पेद्रूनो पळया सोर्म्याक पळया देवाळाच्या नांवार सुपूत घालून पेद्रून फट मारली की सच सांगलें कितें म्हणलें पेद्रून हांव त्या मनशाक वळखच ना ती स्त्री ती भासताली स्त्री ना 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 तूं हांवें पळयलां ना 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 देवाळाच्या नांवान सुपूत घाल सांगता त्या मनशाक हांव वळखच ना वय गे सत गे हां फुटी पळया सगळ्या जेजूच्या जिवितांत पेद्रू आशिल्लो हर एक असर हें करतना हर एक अजाप जाताना हर एकल्या जिवंत करतना रुपांतर जाताना आशिल्लो वय गे ही जापी पेद्रून दिल्ली तूं जिव्या देवाचो पूत कोणें दिल्ली हां हें पुरां गोत्त आसून पेद्रू कितें करता सच सांगता की फोट सांगता फोट सांगता न्ही बियान फोट सांगता तो बियान जुदेवांच्या बियान ताकाय मारतीत कोण ना जेजू सांगता ताकाय कुर्सार मारतीत कोण ना म्हणल्या भियान पळया म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो जेजू पेद्रून व्हड महापातक देवाळाच्या नांवार शपथ घालून केल्लें पूण मागीर तो पश्चात्ताप पावलो न्ही गे पश्चात्ताप पावलो ताणें बोक्षाणें मागलें कित्याक म्हळ्यार पेद्रू एक थोडे पोटी कितें करता म्हळ्यार चिंतिना खाले सांगता कितें करता म्हूण चिंतिना मलगडो मनीस शिकाप ताका नातलें सादो व्यक्ती कितें करनाशिल्लो तो मासली धरनाशिल्लो मोगोर तो मासली दर्यांत मासली धरची व्याप्त कांय शिकोवना तो आवय बापायन ताका इस्कलाक धाडूंक वचूना एबेट चापतो पळय गे ताणें पत्र बरयलां जाल्यार ताच्या शिसा मार्क करून बरयल्लें तें ताणें प्रॉम्प्ट केल्लें कळ्ळें गे आदी आमचे मालगडे परगांवांत आसलेल्या भुरग्यांक कागद बरयचे जाल्यार कोणा कडल्यान बरयताले कोणा कडल्यान म्हजो धाकटू भायर आसलो दोहाकातर हांव ल्हान आसतना म्हजो पप्पा आमी आन म्हणटाले म्हजो आन म्हजे कडेन सांगतालो बरोवंक मोगाच्या पुता मॅक्सी तुज्या आनान बरोवचें कागद बरयतालो कोण हांव सांगतालो कोण आनान
बरोवचें कागद आमी पुरा बरीं आसा तूं बरो आसाय म्हूण पाती येता कळ्ळें गी घरा सगोळेचें काम सुरू जालां कळ्ळें गी सगोळेचें काम सुरू जालां पावस इल्लो इल्लो येवंक सुरू जाला कळ्ळें गी इल्लो इल्लो येवंक सुरू जाला सगळेचें काम जावंक आसा इल्लो खर्च आसा देखून इल्लेशे पयशे धाडल्यार सगळेचें काम बऱ्यान करूंक साध्य जाता तूं बरो आसाय आनी आसतलोय म्हूण पाती येता तुज्या बसो मागता देवाचें बेसांव तुज्या मोगाचो आन अशें बरोवंक सांगतालो आमी बरोवचें आसलें मागीर बरोवंक सांगल्या बरोबर तूं वाचूंक जावंक आसा कळ्ळें गी मागीर तें बरें करून पॅक करून पोस्टांत घालूंक आसा समजलें थोडे पटी नवें जेवता न्ही तशेंच न्ही गे आमी नवें जेवल्या तुजो उडास काडलो जेवताना आनी आमच्या मोगाचो संकेत जावन ही 4 भातां ह्या लोकोट्यान घाल्यान पावलेले कुडले एक मागणें म्हणून आमचो उडास काडन तूं जेव तुज्या बसत आमी मागलां आनी मुखारी मागतले हांव तुका बागी संतोश बरीत मोती फेस्ताचे उल्हास पटयता तुज्या मोगाचो आन अशें बरयताली म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो पेद्रुकी बरोवंक वाचूंक येनातलें पूण अनुभव अपार आशिल्लो जाणवाई जायती आसली देखून तो ताच्या उतरांनी तो ताच्या उतरांनी आनी करण्यांनी तो दाखयतालो बरोवंक मार्कूक वापरतालो म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो पळया पवित्र आत्म्याक घेवन पेंतेकोस्ताच्या उपरांत ताणें देवळान दिल्ली ती शिकोवण ताणें दिल्लो तो प्रसंग हजारो लोकांक परिवर्तन जावंक प्रेरीत जालो थिंगी भायर येता आसतना थंयसर आशिल्ल्या एका थोंड्या मनशाक ताणें म्हळें म्हजे लागीं दिवंक तुका म्हजे लागीं म्हाका तुका दिवंक म्हजे लागीं कांय ना पूण जेजूच्या नांवान सांगता घे तुज्या हांतुरणांनी चल आनी तो तटक करून उठून सल्लो म्हज्या मोगाच्या भावभयणीनो पेद्रू थंय ती सकत आसली पेद्रू थंय तो भावार्थ आशिल्लो पेद्रू थंय तो अनुभव जेजूचो जीव आशिल्लो म्हज्या मोगाच्या भावभयणीनो जीव थोडे पटी तो चिंतिनातलो पूण भावार्थ आशिल्लो पूण जेजून पेद्रोन जेजूक नेगार केलें म्हणून जेजून पेद्रूक सांडूं ना तो जेजू लागीं आयलो पांयां पडलो रडलो आनी जेजून ताका पोटलोन धरलो जायत पेद्रू नो प्रॉब्लेम तूं म्हजोच कित्याक तुका हांवें पयलेंच कडप केलां कडप न्ही जेजूचो मोगाचो सीस आशिल्लो कोण तो जुवांव जुवांव गुत करी येता आसलें तो शिकपी तो जाणटो तो बुदवंत तो तरणाटो सोबायसो बावली ताका तरी येता आसलें न्ही जेजून करूंक ना कित्याक ह्या तरणाट्याच्या प्रायाच्या चड ह्या म्हाताऱ्या पेद्रूचो अनुभव आशिल्लो म्हणलें हांगासर विसरूंक नजो न्ही जेजू उदका वयर चलोवन येताना पळया उदका वयर चलोवन येताना मालगोडो पेद्रू न्ही हे सगळे भियेले पेद्रूय भियेलो ते दोनीर आसले आनी थंय तो जेजू उदका वयल्यान चलोवन येता पळय गी सन्याच्या उजवाडाक ते कोणी भियेनासतना रावतात गी पळय गी न्ही भुमीचेर चलोवन आयल्यार आमकां बेन दिसता आनी उदकान चलोवन येयल्यार कोणी उदकान चलोवन आयले कोणी पळयलें आनी फास्ट फुटी पळोवचें हे सगळे भियेले कोण म्हणून मेल्ले म्हणून न्ही एक पटी हांव ल्हान आसतना चलोवन येतालो संजेचे राती म्हळ्यार एक 7-8 वरांतल्यान चलोवन येतालो मार्गांतल्यान घरा येतालो कळ्ळें एक गुड्यांतून एक स्त्री मोडलो ओडून येता राती दुयीत नायटी घालून लांब केस सोडून हांव उरलां गे भियान सगळ्या संत भक्ताची नांवां पुरा काडलीं त्या दीस माता येयलीं ती संत भक्ताची नांवां ताच्या उपरांत येवनात पयलीं येवना भियान हात पांय पुरा कांपूंक सुरू जाले कळ्ळें गी
म्हज्या आनान म्हाका सांगिल्लें कोणीय म्हणी तशें पळयल्यार तुमी धांवून वचो थंयच रावचें धांवल्यार फाटच्या जातात कळ्ळें थंयच रावचें भियेन वचो हात पांय कामता थंयच रावलो हांव ही लागीं 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 येताना कोण पळोवचें येता शेजारची ती एक आमची बाय ती इल्ली तकलेंत इल्ली अस्कत आमाशे पुनेटी तिका सुरू जाता ही सीदा येयल्या हांव म्हळें अळे बाय तूं अशें करची जाल्यार हांव जाल्यार वांतलो दुसरें जाल्यार मरते आहलें म्हणून तिका समजता पाप वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया मेल्लें म्हळ्यार तशें बें आमकां मलगाड्यार सांगून दिलां मेल्लें हांव बेज जाय म्हूण पूण पळया येय भियेलें आनी जेजू म्हणालो हांव तो भिये नाका हांव तो पिये नाकात हांव तो पिये नाकात हांव तो व्हडल्यान सांगा भिये नाकात आनी पेद्रू पळया रापाक्का उरलें कोण न्ही म्हणो जू हांव न्ही म्हणो ना जू तद्देवानी म्हणो ना जू दासानी म्हणो ना कोण न्ही म्हणो ना ते बरें तरणाटे कोणें म्हळें पेद्रून म्हळें सौम्या तूं जाल्यार तूं तो वय जाल्यार म्हाकाय उदका वयर येवंक फरमाय टाबक्का पेद्रू चिंती नासतना सांगलें वय गे आनी आतां जेजून कितें केलें ये म्हणून वो दोन इल्लो ठबक्क उडलो न्ही सकयल बुडलो ना घट्ट रावलो धनी रावले बरी बारीक खुशी जाली संतोषान मेळटा गाण डान्स करून गेलो मुखार येता येताना जेजू आनी पयस आसा आतां चिंता हो देवा म्हज्या हांव उदका वयर दोनींतलो उडलां वय आतां आपयल्लें म्हाका जेजून गी मेल्ल्यान समजलें आपयलें म्हाका जेजून गी मेल्ल्यान आतां दुबाव डावट सुरू जालो पेद्रूक फाटीं पळयतना दोन मस्त पयस आसा इशीन पळयता लोरां येवन आसात इशीन पळयता वारें येवन देव हांव खंय सांपडलो हो जेजू वैगी मेल्लें जावंक पुरो म्हणलो चिंतलो आनी तक्षण बुडोवंक सुरू जालो पळय बुडोवंक सुरू जालो त्या दाळा सोम्या म्हाका बाचाव कर सुमी रपक्का आयलो आनी त्या सादर म्हणालो उण्या बाबार्थाच्या कित्याक तूं दुबावलो पळया आसलो उणो भावार्थ पेद्रू थंय आसलो उणो भावार्थ थोडे फावटी आमी दुबावता न्ही गे पळय गे एका वयर एक कश्ट एका वयर एक अनवरां आयलीं जाल्यार एका वयर नुकसान जालें जाल्यार एका वयर पिडा आयली जाल्यार एका वयर मरण आयलीं जाल्यार आमच्या कुटुंबाक खालें जालां कोणें म्हणी कांय घालूं ना मू खंय वखद म्हणी घालां गी म्हणून शीत येतात खंय बरे रितीचे पाद्र्यापात येतात पाद्र्यापानी सांगलें कांय ना तूं टेन्शन करनाका बऱ्यान वचू कांय घालूं ना सुम्याचेर विस्वास दवर बाबार्थ दंडळ नाका माग म्हूण सांगल्यार हांकां मतीन तेंत गुंजें मागीर पाद्र्यापा लागीं वचून पुरो जालें तूं एक ब्रदर आसा थंय या म्हूण कळ्ळें आनी तो ब्रदर म्हणटा तुज्या घराच्या उजव्या बगलेक खालेंगी आसा पळया हांव एक दीस येता पळया समजलें गी आनी अशें पळया म्हज्या मोगाचें आमचो बाबार्थ आमी कशें दंडाळयता पळया ताचे मदें एकलो म्हणटा आळे तें पुरा सामानी थंय एकले आसा थंय गेल्यार पुरा काडटात तुजें पुरा काडटात देखून आपूण व्हरताय गी म्हाका पूण त्या क्रिस्तांव सांगाता गेली पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पेद्रून तशें करूंक ना पेद्रू एक घडी मात्र दंडळ्ळो एक घडी मात दुबावलो एक घडी मात मागीर परतून जेजू सवय थीर रावलो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो थीर रावलो पळया थीर रावलो देखून जेजून म्हणलें तुज्या पेंगटाक दुसरें बांदतले आतां तूं खुद्द बांदताय कित्याक म्हळ्यार पेद्रूचें मरण कशें जालें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कशें जालें गोतें पेद्रू कशें मेलो तकली सकला घालून पुरलो की ताका तकली सकला करून मांडो पूर्ण पांय वयर धरले की
पेद्रू की कुर्सार मारलो पळया. या कुर्साच्या मरणाच्या बियान जेरुजलेमाच्या देवाळाचेर आण घालणं फोट मारणं पळापळ घेतलेलो पेद्रू आज तेंच मारण मोरोंक फुडें सरता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. तेंच मारण मोरोंक कित्याक तो तासो भावार्थ, तो तासो विश्वास, तो तासो बरवोसो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. तासो बरवोसो निराशी जावंक ना पेद्रूसो. पळया देवाळाच्या नांवान सुपूत घालून पळापळ घेवन जीव वाचयलो पेद्रू जेजूच्या कुर्साच्या मरणाचो फाटला उदार जाता म्हणलें सत आमी विसरूंक नसो. ताकाय कुर्सार मारलो जेजू बरीस, पूण तो म्हणलो हांव जेजू बरी मरोंक फावो न्ही, देखून म्हजो कुरीस तुमी गुंडायचे, म्हजी तकली पंदा करीसे पांय वयर करीसे. तसलें ताचें कलतेपण म्हजे मोगाच्या भाव भयणीनो. तसलें तसो भावार्थ आज ही परब आमी आचरण करतना बसकेची परब आनी आचरण करची न्ही. बघा आमच्या भावार्थाची परब जावन आमी आचरण करूंक जाय. भावार्थाची पेद्रू बरी आमकां भावार्थ आसा गी. दंडलेलो भावार्थ आसूंक पुरो, पूण सदां पेद्रू बरी थीर रावसो, दृढ रावसो. पेद्रू बरी समर्पीत भावार्थ आमचो आसा गी म्हणल्यार आमी आमकां विचारूंक जाय. समजलें? भावार्थ बरवोसो आनी मोग ह्यो तीन संगती आमच्या जिवितांत दिसून येवंक जाय. पेद्रू थंय दिसून आयलो. एक मोग, सोम्या खातीर जीव दिवचो पर्यंतलो मोग, भिरांकूळ मोग पेद्रूक जेजूचेर. देखून तो खडप जालो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. खडप फातर, मोगाचो फातर तो जालो. बरवोसो, बरवोसो सोम्या थंय बरवोसो ताका. सोमी म्हाका केदिंकच सांडून घालिना, सोमी म्हाका पयस करिना, सोमी म्हाका केदिंकच तिरस्कार करिना म्हणलो बरवोसो. तिसऱ्यान अखंड भावार्थ, अखंड भावार्थ म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. पेद्रू थंय भावार्थ. देखून ह्या भावार्थान पेद्रू सगळी पवित्र सभा स्थापीत करूंक शकलो. आज ह्याच पेद्रूच्या पवित्र सभेन सांदे जाल्ले आमी हो मोग, हो भावार्थ आनी बरवोसो जिवन आसांव, जिवन आसांव गी ना, आसांव गी ना, आसांव गी ना. एक पटी पळया एका घरा बेजमेंता गेलो हांव. बेजमेंता गेट काडून घरा मुसोर बेजमेंता येतना एकलो गरजो तरणाटो म्हणटा आमगेर बेजमेंत गरज ना. हांव गेलां घरा मुसोर, आमगेर बेजमेंत गरज ना, तुमी पाटयो आसा. मस्त बेजार जालें म्हाका. हांव आनी गुरकार गेल्ले. गुरकारान बापायक फोन केलें, बेजमेंत करचें नाका गी, आज नाका, तुमी पाटयो आसा. मागीर दुसऱ्या घरा गेल्या आनी विचारलें कितें गजाल. ती इगर्जेक येना म्हणटात, ती इगर्जेक येना म्हणटा. आजकाल तशें जाता म्हज्या मोगाच्या बापायन. आमचो भावार्थ कित्याक दंडळटा, आमचो बरवोसो कित्याक सुकता, पवित्र सभेचो सोम्याचो मोगो कित्याक तुडता, हे सवाल विचारूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार आमी आमच्या भावार्थांत दृढ ना, आमच्या बरवोशांत थीर ना, आमच्या मोगांत विश्वासी ना. आमी आमचें जिवीत फायद्याचें करून घेतना फायद्याचें, समजलें? म्हज्या फायद्याचें मात म्हाका मेळ्ळें जाल्यार, म्हज्या फायद्याचें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो म्हजी खुशी जायना.
म्हज्या फायद्याचें ती देवाची खुशी जाता देवाची खुशी जायना ती म्हजी खुशी जाता म्हजी खुशी हांवें कोणाची खुशी करून जिवंक आसा देवाची पूण आमी सदांवत म्हजी खुशी जाय सई म्हजी खुशी ती चिंता म्हजी खुशी हांगासर म्हजी खुशी केल्ल्यांत म्हज्या खुशयेंत देवाची खुशी ना म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो म्हजी खुशी थोडे पटी ती पिशेपणाची खुशी जावंक पुरो पूण देवाची खुशी देवासपणाची म्हणल्यार आमी केदींगच विसरोन वचो देखून जल्मल्लो गांव कळ्ळें जल्मल्लो गांव आनी जल्मतना उलयल्ली भास आनी जल्म दिल्ली आवयक केदाळी विसरोंक नजो सांडी नजो जर तर तें सांगता जाल्यार तो मनीस फायद्याचो न्ही तशेंच तुवें जल्मल्ली पवित्र सबाई सांडूंक नजो बेगिनी सुख दुख उरुलडेनाय ना गे उरुलडेनाय संवसारान ना गे पयस सगळे भायर गेल्यार तुका दूख मेळना म्हण आसा पिडाय मेळना म्हण आसा ना गे ना सूख आनी दूख सगळ्यांनी आसा संवसारान पयस सभेंत आसा पयस सभे भायरी आसा की ना आसा की ना सोडवणें खंय सरना सोडवणें खंय सरना पयस सभेंत आसा पयस सभे भायरी आसा कुटुंबान कुटुंब सांगचें गे कुटुंब सांगचें गे सोडवणें कुटुंबान जालें म्हणून कुटुंब सांडचें आसा पळय तें नांगर हात धरून फाटी पेरता तेल्या मनशां बरें पयस सभेंत सोडवणें जालें म्हणून पयस सभा सोडून वेचें आसा पळय तें नांगर हात धरून फाटी पडयतलें बरें देखून आमी विस्वासीपणाचे मनीस जायस देखून आमचें तें आसलो मोग आसा पळय तो दृढ तो भरपूर विस्वासीपणाचो मोग आमचें तें आसलो भावार्थ आसा पळय तो फातरा बरी थीर आसूंक जाय आनी आमचो भरवोसो आसा पळय तो केदींकच निराशी जायनातलो तसलो दृढ भरवोसो आसूंक जाय तवळ मात्र पिद्र बरी आमी जिवंक शकतल्या असलें जिवी जिवंक सोमी आमकां आदार कृपा दिवं दी म्हूण मागया एगडी बोरदोळे तांपया एगडी बोरदोळे तांपया देवाचें उदर कितें आमी आयकलें ह्या आयच्या दिसा हे सुवातेंतलें उदर जावं दी आमकां प्रेरण जावं दी आमकां सकत सुख दूख पिडा कश्ट सगळें आसात हो जिवीत वांटो देवाची खुशी म्हणल्यार आमी समजूंक जाय सडवणें सगळ्यांनी आसा सगळ्यांनी घडता हें समजून हुंदून जिवचें देणें सोमी आमकां दिवं दी म्हूण मागया आमेन Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ergan Jesu. Ergan Jesu. Oglab Jesu. Oglab Jesu. Aradan Jesu. Aradan Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Ogal बापणीनो थोडा वेळ सोमी आमकां आमी करसिया सक्रामेंतांतलो जेजू आमचो बरवसो हो बरवसो आमकां निराशी करिना हे बरवशान आमी आयल्या सगळें आमचें जिवीत सोमयेच्या पांयां तळा समर्पिया आनी खंडीत सोमी आमचे सर्व कश्ट सर्व कंत बेजाराई सर्व आमचे संकश्ट पळयता आनी आमकां बेसांवांनी भरता ह्या आराधनांत वांटेली जावया सोम्याक आराधना करून आमी गावया गीत ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸಂಗತ ಮೇಮಣಿಯ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ
ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ ಏಸಯ್ಯ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನಿ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನಿ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಏಸಯ್ಯ ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಹಸಿವಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಅನುದಿನವೂ ಪೋಷಿಸಿದೆ ಹಸಿವಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಅನುದಿನವೂ ಪೋಷಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀ ನನ್ನ ಪಾನ ನೀ ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀ ನನ್ನ ಪಾನ ನೀ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ हालेलुया हालेलुया सगळे हात उभारून आमच्या समयाचे हालेलुया आमचं देव देव बाबू राम देवी सगळं देव जगापासून
आम्हा एकल्या रक्त बसवले तुझं सगोर स्वामी जेजू ख्रिस्त आमच्या मध्ये असा हालेलुया 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 सगळी हालेलुया 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 Jesus, 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 sou minha Jesus, 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 Deva, Aradan Kuka, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ergantuka sumian Jesu, Ergantuka sumian Jesu, Poglaptuka Aradantuka sumian, Aradan, Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah. Busya. Mugacha भाव बडीनो आमचो सुमी आमच्या मध्ये हांगासर आसा एक घडी भर आमची दिस्त समेचर गल्या हे तुमी कष्ट तेल्यानो आनी वजन वयतेल्यानो येया म्हणून आपयलेलो जेजू आज आमकां आपयता की ना आपयता की ना देखून तुमी आयल्यात की ना हा कष्ट सादगी जिवितान कष्ट सादगी दुःख सागी कंत सागी नागी कितल्या जाणांक नात वयर गेला म्हाका आसा नातली कश्टत ना दुखत ना कंतत ना बेजारायत ना पिडात ना असली हां एकलो भाव आसा ते प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पण हर एकल्याच्या जिवितान सडावत कष्ट कंत बेजाराई दूख सगळें आसा जेजूकी आसलें वय गे देवाची खुशी वय गे न्ही देवाची खुशी करूंक आमी आयल्या पूण आमच्या जिणयेचो खुरीस जड जाताना आमी कोणा लागीं येवंक जाय जेजू लागीं येवंक आसा जेजूचो खुरीस जड जाताना कोण आयलो जेजू लागीं कोण आयलो हा सिरेन गांवचो सिमाव आयलो वय गे जेजूच्या कुर्साक खांद मारूंक आमच्या जिविताचे कश्ट आयल्या वेळार आमकां कुर्साची वजन उणें करूंक कोणा लागीं येयसी हां तो जेजू कोणाक म्हणी सिरेनाच्या सिमांक धाडटा की ना हां पळया तुमच्या जिवितान एक घडी भर फाटीं वसा तुमकां कश्ट कंत बेजार आयिल्ल्या वेळार कोणी म्हणी व्यक्तीन जावं दादलो वा स्त्री न्ही जावं तरणाटो वा तरणाटे कोणी हे व्यक्तीन तुमकां आदार दिल्लो आसा की ना हां कित्याक म्हळ्यार देव डायरेक्ट येवन कांद मारना दुसऱ्या मुखांत्र
हां तो आमकां आदार दिता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी ताका विश्वासी रावूंक आसा. कित्याक तो आमचो देव, आमचो रचणार, वैगे आमचो रचणार, आमचो पोसणार आनी आमचो सांबाळणार. देव राखणदार म्हणे किर्तन तुमी वाचतात न्ही गे, वाचतात गे ना. हां. आनी ह्या रचणाराची स्तुती करचें कर्तव्य कोणाचें? कोणाचें? म्हज्या रचणाराची स्तुती करचें कर्तव्य कोणाचें? म्हजें, आमचें म्हळ्यार जायना. आमचें म्हळ्यार तूं म्हणून गाय ती म्हणटा, ती म्हणटा तो म्हणटा ना. म्हजें न्ही गे. आमची माय म्हळ्यार कोणाची? आमची माय म्हळ्यार थोडे फावटी तांची, ताची, 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 म्हजी न्ही. म्हजी माय म्हळ्यार म्हजी. म्हाका अभिमान आसा. देखून म्हजें कर्तव्य सर्वेस्पराची स्तुती करते. देखून किर्तनगार 113 साम कितें म्हणटा? हालेलुया. कितें म्हणटा? व्हडल्यान सांगतात गी, रिपीट करतात गी, रिपीट करतात गी. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो स्तुती करा. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो स्तुती करा. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो स्तुती करा. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो स्तुती करा. सर्वेस्पराच्या नावाची स्तुती करा. सर्वेस्पराच्या नावाची स्तुती करा. सर्वेस्पराचे नाव सदैव जावं. सर्वेस्पराचे नाव सदैव जावं. आता आणि सदांकाल. आता आणि सदांकाल. उदेंत तावन अस्तेंत पर्यंत. उदंतिता अस्तम ते पर्यंत. सर्वेस्पराचे नाव सदैव जावं. सर्वेस्पराचे नाव सदैव जावं. सर्वेस्पर सगळ्या राष्ट्रां सोदनी. सर्वेस्पर सगळ्या राष्ट्रां सोदनी. मळबा वयर ताची महिमा. मळबा वयर ताची महिमा. सर्वेस्पर आमच्या देवा सारको. सर्वेस्पर आमच्या देवा सारको कोण आसा? कोण आसा? उन्नती ताचें सिंहासन. उन्नतचे ताचें सिंहासन. पूण सकला, पूण सकला सर्गार आनी पृथ्वेर सर्गार तकलेर तो नदर घालता. तो नदर घालता. कलत्यांक कालत्यांक तो धुळींतलो उबारता. वयर उबारता. दुर्बळ्यांक दुर्बळ्यांक तो शेणांतलो वयर तो काडटा. शेणांतलो वयर काडटा. फुडाऱ्या मोदें पुढाऱ्यामध्ये ताका जागो दिता. ताका जागो दिता. आनी आपल्या परजेच्या फुडाऱ्या मोदें आणि आपल्या परजेच्या फुडाऱ्यामध्ये ताका बसयता. ताका बसयता. वांसडे स्त्रियेक, आमचे स्त्रियेक, वांसडे स्त्रियेक वांसले स्त्रियेक भुरग्या बाळांची संतोष बरीत आवय करून भुरग्या बाळाची संतोष बरीत आवय करून तिच्या घरांत तिच्या घरांत तिका वस्ते करूंक दिता. ती करूंक दिता. म्हळ्यार म्हज्या मोगाच्या बाबडीन सुरेशपराची स्तुती केल्ल्यान कितलें बरेंपण जाता. म्हळ्यार आशिर्वाद लाभता मात्र न्ही. आशिर्वाद न्ही, कसलो आशिर्वाद? भलायकेचो आशिर्वाद, सुटकेचो आशिर्वाद, संतोषाचो आशिर्वाद, आनंदाचो आशिर्वाद, संपूर्णतेचो आशिर्वाद आमकां मेळटा. देखून सर्वेस्पराची स्तुती केल्ल्यान आमकां जायते आमी जोडून घेता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. सर्वेस्पराची स्तुती करतना सर्वेस्पराच्या नावाची देवाची बेसांवां झडटात न्ही. तुका एक बरें करून खुशी जावन बरें करून तूं खेळ्ळोय जाल्यार, बरें करून नाचलोय जाल्यार, बरें करून गायलें जाल्यार न्ही कितें जाता? तूं ताळयो पेट्टाय न्ही काणीक दिताय न्ही. हां, सर्वेस्पराची स्तुती खऱ्या काळजांत आमी केल्ल्या वेळार देव आमचे देरीर काळी जायना. तो आपल्या बोल्सा हात घालता आनी बरो चॉकलेटां मूठ मारता, कन्न उडयता आनी आमी ती धरूंक जाय वय की न्ही. देखून तुमकां सर्वेस्पराची बेसांवां जाय की नाका? आशिर्वाद जाय की नाका? तर उबी रावया, एक गीत गावया, स्तुतीचें गीत सर्वेस्पराच्या मनाक. ಸಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 129 129. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ.
ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು. ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಲೋಕ ರಾಜದಿ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ आराधिसुवे. आमचो समय आमच्या मध्ये सगळं संसार सुधानी ताची स्तुती करची आमच्या कर्तव्य. सगळ्या खालसां ताची स्तुती करया, सगळ्या मनात ताची स्तुती करया, ताची बेसंवाद सोडया. ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಸರ್ವವನ್ನು ಆಳುವವನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಸರ್ವವನ್ನು ಆಳುವವನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನನ್ನಯ ರಕ್ಷಕನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನನ್ನಯ ಜೊತೆಗಾರನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. आमचो देव उन्नतीन देव, आशीर्वाद असो देव, बेसंव असो देव, बिरमोदी असो देव, आमच्या आशीर्वाद घालून म्हण मागी. खरे काळजां ताची आराधन करया, खरे काळजां ताची स्तुती करया, समयाची बेसंवाद जोडया. ಉನ್ನತ ದೇವಾ ನೀನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಉನ್ನತ ದೇವಾ ನೀನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವಾ ನೀನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವಾ ನೀನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚಕನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನನ್ನ ಬಾಳ ಜಯವು ನೀನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚಕನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನನ್ನ ಬಾಳ ಜಯವು ನೀನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೇ ನಿನ್ನ ನೆಮ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು,
ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು, ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 निरंतर हालेलुया 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 बरा कमर आमचं समय आमच्या मध्ये असा देव सदैव विसर्ग सदैव जग बसो आमचं रक्ष बसो समळ सदैव आमच्या मध्ये हालेलुया हालेलुया आमच्या मध्ये असा हालेलुया 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 शदल बल 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 ला या हाला हाला येसु 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 चीज 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 हालेलुया 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 Ergan tuka sumia Jesu, Ergan tuka sumia Oglap tuka sumia Jesu, Oglap tuka sumia Aradan tuka sumia Jesu, Aradan tuka sumia Hallelujah, Hallelujah Hallelujah, Hallelujah Hallelujah. Pushya. Oglap babani nam so sumia amche मध्ये असा एक गडी बर परत समिया पड्या ग्रेस्तर नाटो जेसु लागे आयलो न्ही गे संतोषान पाटी गेलो की निराशेसान पाटी गेलो व्हडल्यान हां निराशे हय गे जेजू लागीं जायते पिडेस्तां आयलीं पातकी आयलीं जायते न्ही गे कश्ट तेले आयले ते पुरो बरें जावन गे संतोषान फाटीं गेले गी संतोषान फाटीं गेले गी हां हां हो एक तर नाटो बेजारांनी फाटीं गेलो कित्याक हां मस्त आस्त आसली पुरे बेजारांत आसात गी जेजून ताचेर बिरमोदीची दिश्ट घाली देवाचे उतर म्हणटा न्ही गे बिरमोदीची दिश्ट घाली पूण त्या तरणाट्यान जेजूचेर दिश्ट घालूंक ना त्या तरणाट्यान जेजूचेर दिश्ट ताची दिश्ट खंयसर आसली ताच्यात आस्त बदकार आसली देखून जेजू म्हणटा खंय तुजें दिरवें आसा तें तुजें काळीजी आसतलें आमी जायते बोटी आमी रेतेरे घेता मागण्या घेता नव्याना घेता पूण आमचें दिरवें खंय आसा हां आमचें काळीज खंय आसा घरा न्ही न्ही आमी सुमयाचेर दिश्ट घालूंक सोदता इगर्जेन बसून आसूंक बरो आमी तुजी कूड इगर्जेन आसूंक बरो पूण थोडे पोटी आमचें काळीज देवातो मस्त पयस आसता देखून किर्तन 131 Psalm 131 सर्वेस्परा म्हज्या काळजांत गर्व ना हंकारान हांव म्हजी दिश्ट उबारिना व्हड व्हड वस्तू म्हजे तांकी बयल्यो वस्तू हांव सोदूंक वचना आवयच्या उस्क्यार आसलेल्या ल्हान भुरग्या भाशेन हांवें म्हजो आत्मो थंड आनी शांत करून दवरला ल्हान भुरग्या भाशेन आसा म्हजो आत्मो म्हजे भितर सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर आतां आनी सदां काळ पळया जाल्यार कलतेपणान आमी सोम्याक सोदूंक जाय देखून एक बरो दोळे धांपया थंय पोटी मोग सोम्या थंय
संपूर्ण ते सोनातल्या खातीर भावार्थ सोम्याती धड आनी घट नातरल्या खातीर बरवसो सोम्याती सांडल्या खातीर सोम्याचेर खरी दिश्ट घालूंक सुकल्या खातीर सोम्याक सांडून संवसारी व्हड व्हड वस्तू फाटल्यान दवरल्या खातीर सोम्या लागचें बक्षणें मागे काकुळत मोजीक सोमिया काकुळत मोजीक सोमिया इकडे बर दोळे धांपया आमी दोळे धांपया तुमच्या बातकाची दुखदारा तुझे विरोध देवा विरोध केल्ल्या पातकांची दुखदारा बक्षण्या मागा काकुळत मागा सोमी म्हणटा तुम्ही म्हजे पसोत रडची करसना तुम्ही रडा तुमचे पसोत आनी तुमच्या भुरग्यां बाळां पसोत आज आमी आमचे पसोत आनी आमच्या भुरग्यां बाळां पसोत रडची गरज आसा सोम्याती आशिल्ल्या मोगा विरोध दंडलेल्या भावार्था विरोध सुकलेल्या बरवशा विरोध सुकलेल्या दिश्टी विरोध संवसारी सुदून गेलेल्या व्हड व्हड वस्तू विरोध केल्ल्या पातकांची दुखदर्या सांज मात काकुळत मोजीक सोमिया आनी म्हजी काकुळत कर सोम्या काकुळत मोजीक सोमिया आनी तूं म्हजी काकुळत कर देवा काकुळत मोजीक सोमिया आनी तूं म्हजी काकुळत कर काकुळत मोजीक सोमिया म्हजी काकुळत कर सोम्या काकुळत मोजीक सोमिया आनी तूं म्हजी काकुळत कर देवा काकुळत मोजीक सोमिया राग केला सोम्या मसर केला गर्व अहंकारान भरलेलो आसा पेल्याचें नांव पाड काडलेलें आसा पेल्या विशान कोडी काडलेली आसा पेल्याक दुखयलेलें आसा मसोर राग हगे द्वेश दवर म्हजें जिवीत मेळोन पेल्याच्या दुखाक कारण जाल्लो आसा पश्चातापून बक्षणें मगोर म्हणटा काकुळत मोजीक सोमिया तूं म्हजी काकुळत कर सोम्या काकुळत मोजीक सोमिया आनी तूं म्हजी काकुळत कर देवा काकुळत मोजीक सोमिया तूं म्हजी काकुळत कर काकुळत मोजीक सोमिया तूं म्हजी काकुळत कर सोम्या काकुळत मोजीक सोमिया काकुळत मोजीक सोमिया सोम्या तुजेर तुजो परिमीत मोग करूं आमी सुकोन पडल्या आमी अविश्वासी जाल्या सोम्या तुजो मोग करतल्या बदलाक हेर संगतीचो मोग केल्लो आसा म्हजो भावार्थ तुजे थंय धड करूंक खडप करूंक सुकोन पडलेलो आसा म्हजो विश्वास तुजे थंय आसलेलो तो सांडलेलो आसा तुजे दिश्ट घालूंक सुकल्ली आसा सोम्या संवसाराचेर दिश्ट घालून संवसाराची व्हड व्हड वस्तू सोदून वचून निराशी जाल्लो आसा तुज्या पांयां तळ आयला सोम्या बक्षणें मागोवन आयला बक्षी सोम्या तुजी काकुळत म्हजेर वत म्हजेर मात्र न्ही म्हज्या कुटुंबाचेर म्हज्या भुरग्या बाळांचेर ती काकुळत वत काकुळत म्हजी कर सोम्या काकुळत मोजीक सोमिया काकुळत मोजीक सोमिया काकुळत मोजीक सोमिया सगळी सांगाता काकुळत मोजीक सोमिया काकुळत मोजीक सोमिया
Kakut moji ke मग बाबडी नो सम्याक परत एक दिसत गेल्या बरवसाची दिसत सोम्याचेर कसोया की तो आमचो बरवसो तसो आमचो बरवसो हेंगे अच्छा भाई दुसरो बरवसो आमकां ना वय की न्ही तुमचो मिया बरवसो तुमचो मिया बद्रासो रक्षक तूं धैर्य दिवसो जिनी येसूसान जय दिवसो नेगे वयगे सगळी सांगा आता हे म्हणी आंगी तुमचो मिया बरवसो तुमचो मिया बद्रासो रक्षक तूं धैर्य दिवसो जिनी येसूसान जय दिवसो आमच्या झुजांत जय दिवसो बरवसो आमचो सोमी आमच्या भिरांतींत धैर्य दिवसो आमचो सोमी निराशी जावन भोवलेल्या वेळार निराशीत जावन भोवलेल्या वेळार भद्र आसरो आमचो स्वामी म्हज्या मोगाच्या बाबडी समर्पण करया आमी सगळे आमच्या सोम्याती समर्पण करया आमचे समर्पण करया हे वक्त दोळे धांपया नीट बसया माथ्याच्या केथा सावन माथ्याच्या केसांत पांयाच्या नक्षे पर्यंत सगळी म्हजी कूड तुजी कूड सोम्याक समर्पी समर्पिता जेसू जे मोगाच्या बाबडीन सगळी तुमची कश्ट तुमच्या कुडींतली पिडा संपुरो तुमच्या कुडींत दोस्तात ती पिडा कॅन्सराची काळजाची हाय डायबेटीक हाय BP गांठी दुखी आर्थरायटीस स्पॉन्डिलिटीस थायरॉयड डिप्रेशन मानसिक ओत्ताड गॅस्ट्रिकाची पिडा गर्भकोशाची पिडा कठीण दुख तकली पडापड मायग्रेन ह्या सर्व पिडेन कष्ट नासलेल्या भावा बहिणीनो तुमची पिडा सोम्याक समर्पिया तुमच्या कुटुंबात पिडेस्त संध्या आसात भाव भयणी आसात तांची पिडा सोम्याक समर्पिया ती पिडा सुसून व्हरची तांक आनी कृपा सोमी तांकां फाव करूं दी म्हूण मागा पिडेस्तांची सेवा करतल्या सगळ्यांकी सोम्याची कृपा सोसणेकाय मागा तुजें घर आनी घराणें सोम्याक समर्पण दी ह्या वक्ता घरांत आसलें ना समाधान घरांत आसलेली खुश्यो संतोष घरांत आसलें बरेंपण सोम्याक समर्प घरांत आसलें उणेंपण सोम्याक समर्प तुजो पती तुजे पतीन तुजो पूत धूव तुजो भाव वा भयण तुजी मालगडी कुटुंबांत आसात तीं तुजे सेस्समारा तुजें तीं बऱ्यान नाम तीं तुजें नांव पाड करतात तीं तुका टेन्शन दितात तीं तुजे दुस्मान म्हूण लेखताय तीं सोम्याक समर्पी ह्या वक्ता सोम्या लागीं सेन्स माग म्हज्या जेजू म्हजी बिनमत पाव म्हज्या जेजू म्हजी बिनमत पाव म्हज्या जेजू म्हज्या पत्क्याची बिनमत पाव म्हज्या जेजू हांव म्हणटा ताच्या प्रमाणा सोम्या जेजू Somian Jesu तूं म्हजो देव
तू मुझो देव तू मुजो देव तू मुझो देव तू मुजो रचणार तू मुझो रचणार तू मुजो पोसणार तू मुझो पोसणार तू मुजो सांभाळणार तू तो मुझो मुझो संभाळणार तू मुजो वैज तो मुझो वैस तुन्स मुजो बरवसो तोंच मुझो बरवसो सुम्या जेजू सुम्यान जिसू हांव यसकत बाळ अस्कत बाळ तुझे मुखार आसां तुझे मुखार आसा सुम्या जेजू सुम्यान जिसू विविध पिडेन कस्तून आसां विविध पिढ्यान कोस्तो आसा विविध दुखीन वळवळून आसां विविध दुखीने ओळवळून आसा कुडीच्या पिडेन कुडीच्या पिढेन मोतीच्या पिडेन कुडीच्या पिढेन कस्तून आसां कष्टान आसा सुम्या जेजू सुम्यान जिसू दयाळा सुम्या देळा सुम्या काकुळतीच्या सुम्या काकुतीच्या सुम्या म्हजे बिरमत पाव चे बिरमत पाव म्हजी काकुळत कर श्री काकुतकर तू जाणाय सुम्या तू सनाई तू सुम्या सर्व जाणाय तू सनाई म्हजी दूख जाणाय जी दुख म्हजी सनाई पिडा जाणाय पिडा सनाई म्हजी अस्कत गाय जाणाय जस्कत काही म्हजे सनाई उणेपण जाणाय जेवणे पाऊण तू सनाई सुम्या जेजू म्यान जिसू तुझ्या काकुळतीने तुझ्या काकुळतीने तुझ्या काकुळतीने म्हाका आपड कापड आपड जेजू जिसू आनी हांव बरो जातलो बरो जातलो आपड जेजू जिसू आनी हांव बरो जातलो बरो जातलो आपड जेजू आपड जिसू म्हाका भलायकी मेळटली भलायकी मेळटली आपड जेजू आपड जिसू म्हाका भलायकी मेळटली भलायकी मेळटली आपड जेजू जिसू आनी हांव गुण जातलो जातलो आपड जेजू आनी हांव गुण जातलो हांव जातलो आपड जेजू आपड जिसू म्हाका भलायकी मेळटली भलायकी मेळटली समर्पितां जेजू समर्पितां म्हजे सगळे कष्ट सगळे म्हजे कंत म्हजे कंत म्हजी म्हजे बेजाराय बेजाराय सर्वस्व तुका समर्पिता समर्पिता सुम्या समर्पिता स्वीकार करे कर पावन करे पावन कर. आशीर्वाद दी आशीर्वाद गुण कर जेजू समर्पिता जिसू मोचे हे जीवी संडूर पातकेजीनी समर्पिता जेजू मोचे जीवी सांडून पातकी जीनी नितळ म्हाका तुका सांडून पातकी जीनी नितळ म्हाका तुका गे सुम्या गे तू म्हाका काळीज मोचे दिता तुका गे सुम्या गे तू म्हाका काळीज मोचे दिता तुका गे सुम्या गे सोमिया गे तू म्हाका काळीज मोचे दिता जिनियंतल्या जियेंतल्या घडीतान एक सुरो हांव जाला निरासपणां हांव आसा तुमचो भुरगोसो दी तूं म्हाका आसुरो बसवून म्हज्या आत्म्याचो जियेंतल्या घडीतान एक सुरो हांव जाला निरासपणांत हांव आसा तुमचो बरवसो दी तूं म्हाका आसुरो बसवून म्हज्या आत्म्याचो गे सुम्या गे तू म्हाका जिवीत म्हजें दिता तुका गे सोमिया गे तू म्हाका जिवीत म्हजें दिता तुका हालेलुया सगळी हालेलुया 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 सगळी हात उबार हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया दरगाचे जोगळाचे द्वाराचे सगळ्या काळ संबंधित सुमिया सुमियाचे जे सगळे भक्तांना तुझा आशीर्वाद कर तुझे गुण करची देवी सगळ्यांच्या नावांत गबर आशीर्वादी ते सगळे तू ऐकून घे सर्वेश्वरा तुझे गुण करची देवी सगळ्याचे शिरशिरन वळे तुझे पवित्र रक्तांत गदुनी तळके तुझे नावांत गबर तुझे नावांत आशीर्वादी सर वाईट सत्य तो कोणी सत्य तो दिवसाच्या नांद तळण्यात वाट मंत्र विदेश म्हणत निवार समय आधार कृपा भाव कर आपड जे जो आपड आणि गुण कर आपड आणि गुण कर आपड आपड टच 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 हालेलुया 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 ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟು ಗುಣಪಡಿಸಿ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೋಗಸ್ಥರು ಹಾಲೆಲುಯಾ 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 हालेलुया हालेलुया उभी राहूया मग बाबडीनो उभी राहूया पवित्र आत्म्याची कृपा मागे वक्ता आमचं बापसाहेब हुशारना बापसाहेबाच्या बऱ्या भलायकी खातीर विशेष करून संदर्भार मागे इकडी बरदोळे थांबा तुमच्या हात तुमच्या अर्ध्याच्या दवरा बापसाहेबा खातीर विशेष करून बरी भलायकी मेळच्या बसोन मागे सर्गींच्या बोगाळ सुमिया आज पेद्रूच्या बसकेची परब आम्ही आचरण करत असताना पेद्रूच्या बसकेत बसून असच्या आमच्या बापा फ्रांसिसाक तुझ्या कृपेच्या बेसावानी बार उत्तर प्रदेशच्या या संदर्भात उत्तर प्रदेशच्या या पावंडार विविध पिढेन तो कुस्टोन आसा अस्वस्थ आसा आस्पत्रेंत आसा ताका कुडी आत्म्याची बरी भलायकी फोव कर ताचे ते असले सगळे रोग तूं गुण कर सुमिया बेगीच बरो जावन ते सदरेर बसोंक तुजी पयस सभा चलोवंक जायची कृपा जाणवाई सकत भलायकी सगळें फोव कर तुका साध्य म्हणलें खंयचें नासूं तुका सरसंगती साध्य तुजे विस्वास दवरून मागलेल्याचे मागणें आयकत आय देखून आमी हात उबारता आनी मागणें करता हालेलुया 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 ओला मारा विश्वास ओला मारा आमच्या बाबा साहेबाक सुमियाची कृपा सुमियाची सगळ्यात गुण करची देवी पदवी देवाने येऊन मागा हालेलुया 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 जेजू सुमिया आमच्या बाप साहेबाची तू दयाळ दिसते घाल जे कृपेचो शिवताचेर वत तुझी गुण करची देवी सगळ्याच्या शिराशिनेर वळी कसले सगळे कुडीक बॉड आणि गटाय फोव कर बेदरूच्या सदरे बसची सगळ्यात कृपा फोव कर सुमिया हालेलुया 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 मगळ भाव भणीनो आमच्या आमच्या तकलेचे दवरया पवित्र आत्म्याची कृपा मागया पवित्र आत्म्या आमच्या मदें देवाने आमकां अभिषेक कर जे कृपेच्या बेसावांनी बर म्हूण मागया हे पवित्र आत्म्या म्हणा हे पवित्र आत्म्या म्हटल्यार म्हणा हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या म्हजे थंय ये म्हज्या कुडींत ये म्हज्या मतींत ये म्हज्या आत्म्यांत ये म्हज्या रक्तांत ये म्हज्या रक्ताच्या कणा कणांत ये म्हज्या रक्ताच्या कणा कणांत ये हे पवित्र आत्म्या म्हज्या घरांत ये म्हज्या कुटुंबांत ये म्हज्या कुटुंबाच्या सण्यात ये हे पवित्र आत्म्या मुझे कष्टांत ये मुझे दुकान ये मुझे दुकान ये मुझे कष्टांत ये मुझे कष्टांत ये ये पवित्र आत्म्या भलायकी दिवं के सत्तेन भरूं के कृपेन भरूं के देण्यानी नेटों के देण्यानी नेटों के फळांनी भरूं के हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 देवाने पवित्र आत्म्या शक्ती कृपेच्या बेसमान बर हे सगळे भक्तिकाच्या मुखार होतं का तक वाटतं की या भक्तिकाच्या बगलेर नका संगती या भक्तिकाच्या पाटल्यावर राहून संरक्षण कर या भक्तिकाच्या भीतर राहून भलायकी सुद्धा समाधान होव कर या भक्तिकाच्या वैर निरंतर आशीर्वाद लाभय कृपेन बर सत्तेन बर पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या आमचे हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या आमचे हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या हे
पवित्रज्ञा आमचे दयेन ए पवित्रज्ञा ए पवित्रज्ञा ए पवित्रज्ञा आमचे आत्म्याये तुझ्या मंदिरात आत्म्याये मोच्या जिवितांत आत्म्याये हांव आशेतां आत्म्याये हांव राखून आसा आत्म्याये तुझ्या मंदिरात आत्म्याये मोच्या जिवितांत आत्म्याये हांव आशेतां आत्म्याये हांव राखून आसा हालेलुया 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 येशुवे हालेलुया 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 उला मारा हालेलुया 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 निरंतर हालेलुया 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 अर्कांचे जोमळाची स्वरात सगळ्या संबंधित असमिया हालेलुया 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 अर्कांचे जोमळाची स्वरात हालेलुया 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 निट्ट तो बऱ्या निट्ट तो बऱ्या सगळे देवान आमकां बोवा प्रभेचे हात दिले निट्ट हात बरा सोम्या सोनभोग आमकां जालो जाल्यार दोन थाळी जमा सोम्या चोरान प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया 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 Hallelujah. सोम्यासो आशीर्वाद घेवंक गव्या गीत येदे वडा सक्रामेंता Idia voda sacramenta sesnang naman koruya Purvila tiar pabola Noyoriti adaya Selvon vecha uskut visvya Babatace portitnya Sesai Bapa Teses puta Ullasani stuti sa Potvi maima sesna sesna Ekon stalian bersita Tu kadogan spirita sama semi navarta Amen. प्रार्थूया हे देवा या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो गुडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडून फळ सदांच आमचे देव बगी सरको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्ते नामान करून देन आमकां फोव कर अशें सदांच तुजो खरो मोग करूं खऱ्या भावार्थान जेवं आनी बरवशान वाडोवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता जो जे तारे रास वर्सले येताय ससनाच्या ससना Amen. पर्यासात
देवाने केल्ल्या स्वरूपकारांक अर्गां जावन मिसाचें बलिदान भेटयता. अनिता कॉड्रस नेजार, विक्टर राजेश आनी रेशमा रोड्रिगास नेजार, मोनिका फरायस ब्रह्मावर, रीटा पायस पुणे, मागी रीटा पुणे, अलेक्स डिसोजा आनी कुटुंब काणजार, अनसिल्ला विक्टर मेनेझस आनी कुटुंब मुडुबेळे, लॉरेन्स असुंता डिसोजा शंकरपुरा हांची आज 25th वेडिंग एनिवर्सरी. ग्रेगरी ग्रेटा कार्डिन गंगोळ्ळी, फादर थॉमस तडस्त्रिले इटली हाचो आज बर्थडे. मॅथ्यू कार्लोस आनी कुटुंब केलराय, लिना डिसोजा उद्यावर, रिनिशा ओलिवेरा, डियोन डिसोजा उडपी, प्रदीप आनी रुफिना फेर्नांडीस कालमाडी हांची आज वेडिंग एनिवर्सरी. विजेता आरान्ना कालातूरू, रोनाल्ड आनी अनिता नाजरेत मुडुबेळे, शांती डिसिल्वा मँगलोर, मीका सल्डाना मँगलोर, डॉक्टर धनराज आनी कुटुंब बँगलोर, केनीत आनी एडाना डिसोजा चिकमंगळूर, जॉर्ज डिसोजा ब्रह्मावर, वॉल्टर डिसोजा कणजार, तशेंच प्रिन्सी वर्गीस मणिपाल, डायना जेसिका जेनिस आनी लिल्ली जोरोम सांतकट्टे, आर्टसन डिसोजा फजीर बरें काम मेळूंक, रीता डिसिल्वा पुणे, बेबी थॉमस मणिपाल, रिचार्ड डी आल्मेडा आनी कुटुंब पेत्री, मर्सी वर्गीस मणिपाल हांच्या तेसांव पासून, नेवल राज फर्नांडीस हाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता संदीप डिलिमा आनी कुटुंब कालमाडी. जॉस्सी आनी एलिझाबेथ डिमेलो हांच्या आत्म्या खातीर मीस दिता लॉलिटा पिरेरा कालमाडी. घरच्या आल्मांव खातीर मीस दिता विन्सेंट वाज आनी कुटुंब तोट्टम. अल्विना आनी डेमियन फर्नांडीस हांच्या आत्म्या खातीर मीस दिता नायझिल लुवीस आनी प्रीती फर्नांडीस उद्यावर. मोगाच्यानो आतां आमी मिसाक तयारी करया. बहुत सुंदर सोनिया तुझे मंदिर, या सुंदर मंदिरा आयल्या मागो तुझे समोर भेटोंक तुका बलिदान. जमल्या एका मोना तुका ताणिल्या तुका बुकेल्या पोस तुझ्या रक्ता आसा. बहुत सुंदर सोमिया तुझे मंदिर, या सुंदर मंदिरा आयल्या मागो तुझे समोर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवा सोमूख आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमच्या सोवे आसो. तुमच्या सवे असो. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आमी शिकोवणे वेळार आयकलें आज भगवंत पेद्रू धर्मदुताच्या सदरेची परब आमी आचरण करता. आमचो पाप साहेब फ्रांसीस सान पेद्रूचो सक्सेसर आमी म्हणटा जावन आसा. आतां आमी आयकलें पापा फ्रांसीसाची भलायकी बरी ना, आस्पत्रेंत आसात. देखून ताच्या बऱ्या भलायके खातीर मागूंक आमकां सगळ्यांक विनंती केल्या. देखून मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आमच्या पाप साहेबाच्या बऱ्या भलायके खातीर आमी मागया. जेजू तसो गूण करचो हात ताचेर दवरून दी आनी परतून ताची बरी भलायकी ताका पाटी दिवन दी आनी ताचो हुद्दो देवाच्या कुशा प्रमाणे चलोवन व्हरूंक बावडतान आमकां मुखार चलोवन व्हरूंक जाय आसली बरी भलायकी ताका दिवन दी म्हूण आमी मागया. हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता आसतना सर आमचें उणेंपण देवा मुखार आमी वळखून घेवया
तांच्या खातीर देवा लागचें एकामेका लागचें बोगसाणें मागया आनी आमी सांगाता म्हणया हांव बातकी सर्वविगार देवाक आणि तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या सर्व संस्कार मनान चिंतून तोंडान सर वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें सैतीं पदकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो भूड अपराध या पासत भगवंत सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या श्रेष्ठपरादेवालागी विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. Soñaka gute, soñaka gute, Krista gute, Krista gute, soñaka gute. Soñaka gute. Mahima, 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 Mahima Deva, Unsagi ani Shanti, Tachayisa, Sansari. सर्वेश्वरा देवा सर्गीचाराया सर्ववेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वागता सोम्याची सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये संसाराचे पाप करता आमची तो बापाच्या वच्या बसला आमची मागणी मानून घे त्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे Jesu Christa एकलोच मोवी एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थुया. सर्वेस्परा सर पदवेदार देवा तुझो धर्मदूत भाग्यवंत पेद्रू जेजूक तुजो पूत म्हूण दृढ उत्सारणेंत वळखलो देखून तुवें ताका तुज्या पवित्र साबेची बुन्याद केलोय. घुसपा गोंधळान वा कसल्याच वादळान आमचो भावार्थ दंडळोवंक दिवं नाका आनी तुज्या पवित्र सभेच्या एकवटांत आमच्या मदल्या कोणाकच वेगळो सरोंग निर्मी नाका. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सांत पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांतलें वाचप.
आतां तुमचे मदें आसल्या वडिलांक हांव ही बुधबाळ सांगतां. हांवूय तुमचे बरी एक वडील आनी क्रिस्तच्या कश्टांचो साक्षीदार. फुडें उगडापें करूंक आसचे महिमेंत तुमचे सवे एक वांटेली. तुमचे तबेन दिल्ल्या देवाच्या हिंडांक चरया. देवाची कुशे प्रमाणे ताची जतन घेया, पूण कायद्याच्या बळान न्हय, बगार संतोशान. तुमकां मेळोंक आसचो फायदो चिंतून न्हय, बगार कश्टाच्या उदारपणान तुमचे जतनेक दिल्ल्या हिंडांक तुमी कठिनायेन चलोवचें न्हय. बगार तुमीच बरी देख दिया. हाचे वरवीं श्रेश्ठ गवळी प्रत्यक्ष जावच्या वेळार केदींच भावाना तसलो महिमेचो मुकुट तुमी जडोवंक पावतेल्यात. देवाचें उतार हें. देवाचे ओडकार. सर्वेस परमोसो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. सर्वेस परमोसो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. सर्वेस परमोसो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. पासवो सरो मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता. प्रशांत उदका सरशीं म्हाका तो आपोवन व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान तो घटाय दिता. सर्वेस परमोसो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. आपल्या नांवा सरी तो म्हाका नीट वाटांनी चलयता. काळोखांच्या बुयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याक वायटाक हांव भियेना. कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. तुजो दांडो आनी बेत आसात ती म्हाका धैर्य दिता. सर्वेस परमोसो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. सर्वेस परमोसो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. S'acclamez au Bélavien, mais ça saute car un gabien. Alleluia, 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 Alleluia. हांव तुका सांगता पेद्रू वाखडाप तूं आनी ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो. आनी पाताळाचे दारवाटे तिचेर जैत व्हरूंक सकचे ना. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस पोर तुमच्या सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. तो वळो सेझरिया फिलिपी नांवाच्या प्रांत्याक येवन पावल्या वेळार जेजून आपल्या शिसा लागीं विचारले, मनशा पुताक लोक कोण म्हणटात? तांणी जाप दिली, थोडे तो स्नान जाता जुवांव म्हणटात,
हेर थोडे तो एलिया म्हणटात आनी हेर तो येरेमिया वा प्रवाद्या पैकी एकलो म्हणटात. तवळ जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हणटात? सिमोन पेद्रोन जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तवळ जेजू पेद्रोक म्हणालो, बागी तूं सिमोन योनाच्या पुता, कित्याक हें तुका उडापें केलें कोणीय मनशान न्ही, बगा सर्गींच्या म्हज्या बापान. हांव तुका सांगता, तूं पेद्रू म्हणजे खडप, आनी ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलों, आनी पाताळाचे दारवाटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. हांव तुका सर्गींच्या राजाच्यो सावयो दितलों. जें कितें तूं संवसारी आडवारतलोय तें सर्गी आडवारलेलें जातलें, आनी जें कितें तूं संवसारी सोडयतलोय तें सर्गी सोडयलेलें जातलें. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. एकडे पर बशा. मोगाच्या भाऊ बेनिनो, आमी आयकलें जेजू आनी ताचे शिस सिझेरिया फिलिपी म्हणल्या शहराक येवन पावले. आतां जेजू हांगासर ताच्या शिसांक ही 2 सवालां विचारता. सवाल जावन आसा, जेजू न्हू सिझेरिया फिलिपींत हे सवाल कित्याक विचारलें गे म्हणून. विवरणकार आमकां सांगतात, कॉमेंटेटर्स आमकां सांगतात, सिझेरिया फिलिपींत फिलिपी रायान एक मार्बलाचें देवूळ बांदलें सीझर चक्रवर्ती खातीर. आनी लोक वर्साक एक फावटी हांगासर येवन सीझराक आराधन करतलो, ताका देव म्हूण मानतलो मस्त लोक. दुसरें, सिझेरिया फिलिपींत बाल देवाक मस्त तेंपलां देवळां आसलीं आनी थोडो लोक बाल देवाक मानतलो. दोंगरार एक माटें आसलें आनी त्या माट्यांत तांचो पॅन देव जल्मलो म्हूण थोड्यांचे अभिप्राय. देखून थोडे जाण त्या पॅन देवाक आराधन करतले. त्याच दोंगरार तावन एक उदकाची झर रिवर नाईल थंयच्यान उगम जाल्ली, ताका देव म्हूण मानतले. अशें विविध तरांचो लोक विविध देवांक मानतलो. आतां जेजूचे शिश्य ताच्या सांगात आशिल्ले, तांची अजापां पळयल्लीं, ताणें शिकोवण आयकल्ली. देखून जेजू विचारता, लोक म्हाका कोण म्हूण सांगतात? सवालाक जाप सुलाभ. लोक म्हज्या विशयान कितें उलयता सांगूंक सुलाभ, कांय कस ना. तांणी पटपट करून सांगलें. जेजू आनी एक सवाल विचारता, तिचे गूण मस्त गूण. ते लोक जाले, तुमी म्हाका कोण म्हणटात? आनी पेद्रू जाप दिवन म्हणालो, तूं जावन आसाय क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. मोगाचेनो, हे सवाल आमी हर एकल्यानी आमकां निरंतर विचारूंक जाय. आमच्या आत्मीक जिविताच्या वाडावळींत 2 सवालां आमकांत आमी निरंतर विचारूंक जाय. पयलें जावन आसा, म्हाका जेजू म्हळ्यार कोण? हू इज जिजस टू मी? म्हाका जेजू म्हळ्यार कोण? हें पयलें सवाल. दुसरें जावन आसा, हांवें जेजूचेर बावडत दवरल्या वरवीं म्हज्या तें जावची बदलावण कसलें, परिवर्तन कसलें? हाऊ माय लायफ इज डिफरंट बिकॉज आय बिलीव इन जिजस. मोगाचेनो, ह्या 2 सवालांक आमी हर एकल्यानी जाप दिवंक आसा. कशें? बूक वाचून न्ही, दुसऱ्यांनी सांगिल्लें आयकून न्ही, म्हज्या अनुभवांत. म्हाका जेजूचो अनुभव जाला गी म्हणलें सवाल. तुमी सांगूंक बरो, फादर म्हाका जेजूचो अनुभव जावंक ना. तुमकां एक ल्हानशी वपार सांगता. एका हळ्ळेंत एक सागोळेकार आसलो.
ताचे लागीं एक घोडो आसलो. सक्कळी हळ्ळेचे मनीस ह्या सगळ्या घराक गिरेस्त म्हूण मानताले, कित्याक म्हळ्यार ताचे लागीं एकल्या लागीं मात घोडो आसलो, उरले लागीं नातिलो. तो घोड्याक उपयोग करून ताचे शेतांत कोसतलो, शेतान जाल्लें पिकल्लें गाडयेक बांदून घोड्याक हाडटलो तो गिरेस्त मनीस. एक दीस हो घोडो धांवलो. हळडसो लोक आयलो ताच्या लागीं, म्हणालो, बॅड लक, बॅड लक. एकच तो घोडो आसलो, तो धांवलो, आतां तुज्या लागीं घोडो ना. सगळें घर म्हणालो, बॅड लक या गूड लक हांव नेना, देव जाणा. 2-3 दिसां उपरांत तसो घोडो आनी एका घोड्याक घेवन आयलो. ताच्या लागीं 2 घोडे जाले. आयले परतून हळ्ळे घर शेजारी म्हणाले, कितलें बरें जालें तुजो घोडो धांवल्लो, बेस्ट. आतां तुज्या लागीं 2 घोडे आसात, एक न्ही, बरें जालें. पळया, पाड जाल्लें धांवल्लो सडनली बरें जालें. जायत म्हणालो, गूड लक बॅड लक म्हाका गुंतूना सायबा, देव जाणा. अशें तो थोडे दीस गेले. त्या सगळ्या घरा लागीं एक पूत आसलो. तो पूत त्या जांगली घोड्याचेर बसलो. जांगली घोड्यान हाका लुटून घालो आनी तसो पांय मोडलो. आतां लोक परतून आयलो, म्हणालो, बॅड लक, हो घोडो काल धांवलो आनी एका घोड्याक आपणान आयलो आनी तुजो पूत त्या घोड्याचेर बसलो, ताचो पांय मोडलो. आनी घरांत कोणशा आसा तो, सगळी जिंदगी सगळें लायफ कोणशात बसचें, बॅड लक. सगळें घर म्हणालो, गुंतूना सायबा, बॅड लक गूड लक देव जाणा. अशें तूं थोडे दीस गेले. मिलिटरी घर आयले. सक्कळी भुरग्यांक मिलिटरीक भरती करून व्हरूंक जबरदस्ती. सक्कळी तरणाट्यांक वेले ह्या चेड्याक सोडलो, कित्याक म्हण असो पांय मोडला. लोक आयलो परतून, म्हणालो, गूड लक, गूड लक. कित्याक म्हळ्यार वळे आमचे भुरगे खंय आसात म्हणून गुंतूना. तुजो भुरगो व्हडणी पांय मोडलो, घरांत तुज्या मुखार येता. सगळे घर म्हणालो, गूड लक बॅड लक म्हाका गुंतूना, देव जाणा. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आमचें जिवीत ही अशेंत. तुमी एक घडी तुमच्या फाटल्या जिविताक एक नदर घाला, नदर घाला. आमी घालया, म्हाका धरना. कश्ट आयल्यात वय, कश्ट आयल्यात वय. देवान आमकां कश्ट नातलें जिवीत बसोंक ना मोगाच्यानो. तुका सुखूत मेळटलें, कश्ट मेळना म्हणलें सांगूं ना. जेजूची बसवणी जावन आसा. संवसार सर पर्यंत हांव तुमचे सांगात आसा. तुमी एक घडी तुमच्या फाटल्या जिविताक आमी दिश्ट घालया. देवान आमचो हात सोडला गे मोगाच्यानो, सोडूंक ना, सोडला गे, सोडूंक ना. आमकां हर एक लागीं मागल्याच्या की चड दिलां, मागानांतल्यान दिलां. खंयच्याय संगतींनी उणें करूं ना, खंयच्याय संगतींनी उणें करूं ना. मागल्याच्या की चड दिलां. आमी मात तें दिवना, हें दिवना, तें दिवना, हें दिवना, म्हजो बावट दंडळटा तें जाता म्हणचे. मोगाच्यानो दिल्ल्याची आमकां खबर आसा गे, आमी पळयना. दिल्ल्याची जर तर आमी पळयता जाल्यार मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आमचो मनोभाव जावन आसा, अर्गां तुका सोम्या, होगलाप तुका सोम्या. सदांच ताका अर्गां दिवचो, होगलाप दिवचो जावन आसा आमचो मनोभाव. म्हज्या बराबर रावला, म्हजो हात धरून म्हाका ताणें मुखार चलोवन व्हेला. खंयच्याय संगतींनी म्हाका ताणें उणें करूंक ना. आमकां हर एक लागीं देखून आमकां दिवना तें न्ही मुख्य, आमकां कालें दिलां तें मुख्य. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, सट्टाच्या चड म्हाका आनी तुमकां बरी भलायकी दिल्या. हाच्या की व्हरतें देणें दुसरें ना. दिवना, आस्पत्रेक वचून पळया. पळया तो लोक खंयच्या खंयच्या पिडेन कश्टान वळवळटा. तशें ना, आमकां दिवना.
जर तर हो अनुभव आमी करता जाल्यार आतां ह्या अनुभवांत आमी सांगूंक आसा म्हाका जेजू म्हळ्यार कोण. पेद्रून सांगलें तूं क्रिस्त जिवा देव सकू तें ताची जाप म्हजी जाप कसली. म्हाका जेजू म्हळ्यार कोण. म्हजो भावार्थ ताचें तें आसा गे आनी हांवें ताचेर भावार्थ दवरल्या वरवीं म्हजें तें जावनचो परिणाम कसलो परिवर्तन कशें मोगाच्यान हीं दोन सवालां आमी निरंतर आमकांत आमी विचारूंक जाय. त्या दाडा मात आमच्या आत्मीक जिवितांत स्पिरिच्युअल लायफ आमी म्हणटा भावार्थान आमी वाडटा नाजाल्यार ना. देखून आज आमी हें फेस्त आचरण करता आसतना वो वांजेल आमी नियाळ करता आसतना हीं दोन सवालां आमकां आमी विचारूंक जेजूचें हाजीरपण आमच्या जिवितांत आमी पारखूंक आनी ह्या मारिफात आमचो भावार्थ आनीकी गूण जावंक आनी ताका साक्ष दिवंक जाय आसली कृपा जेजू लागीं आमी मागया. Janadan boro mogacha davan peto hadu ailam kaniko ke papa mogantyo tuwe mogan tuwe am kandille निर्वे सगळे आमचे वांटून घेवच्या तुबड्या मोदे सांगलाय सोम्या आमकां तुबे मोगाच्या नादान बरो मोगाच्या दावान पेटो हाडून आयल्या म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी नेहमीक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आगावाक सर्वेस्वर मानून घे. सर्वेस्वर आमच्या बापा हांगा जमलेली तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता ती देणी दयेन स्विकार कर आनी आमची मागणी कणवळेन मांडून घे. भगवंत पेद्रू तुज्या श्रेश्ठ गवळ्याच्या शिकवणेन पाळो दिवन आमचो भावार्थ अखंड सांबाळूंक आनी सशणाच्या दायजाक आमी पावशें कर. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमच्या सोबे आसो. तुमच्या सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परादय उबारता. सर्वेस्पोर आमच्या देवा दीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सशणाच्या देवा सर्व कळयांनी सर्वंतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रयेची कुणां जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकोवन सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांच्या बुन्यादीचेर थीर आनी घट बांदून दवरलाय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबऱ्या संगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सकाळी संसार बोळा तुज्या वैभवान उंच सगी तुकाचे. उंच सगी तुकाचे. उंच सगी तुकाचे.
परमेश्वराचे नावे एका ताकाचे ओ सगी तुकाच ओ सगी तुकाच ओ सगी तुकाच ओ सगी तुकाच बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपल्या तूं कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जाते ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्या तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासा करात बावर्थ सोगोट परगटूया जिसू मेलो जेजू जीवन जाला जिसू नव्यान येतो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडासकार आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा जेराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळटकार तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकार मरिये देवाचे माये सांगाती आनी तिचो पती भगवन जुजे भगवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सष्णाच्या सष्णा आमेन आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन आतां धीर घेवन म्हणोवया आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी गुची सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो आमकां दी आनी आमी आमची सुदारणां बक्षिता तशें आमची पातकां बगस
आनी आमकां तळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दये करून ह्या जिवितांत सवस्त गाय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेक तेलांक आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर अखंतांतलीं वाटय कित्याक सडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससांच्या आसना सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येताय आनी राजवट चलयताय सष्णच्या सष्णाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमच्या सोवे आसूं माया मोगा सो एकवट आसो गुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाचे शिले संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कुडी आनी रक्ताच्या मिसळण्या वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक साश्णीक जिवीत मेळो सोम्या जेजू क्रिस्ता जिव्या देवाच्या पुता बापाचे कुशे प्रमाणे पवित्र आत्म्याच्या सहकारान तुज्या मरणा वरवीं संवसाराक तुवें जिवीत दिलें त्या तुज्या भोव पवित्र कुडी आनी रक्ता वरवीं सगळ्या म्हज्या खोटेपणांतलो आनी सर वायटांतलो म्हाका निवार आनी सदांच तुजी आज्ञा पाळूंक म्हाका आदार दी तुज्या सरशिलो वेगळो सरोंक केदींच म्हाका निर्मी नाका मोगाचेनो हो जावन आसा जेसू ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयलीं आमी सर सुभागी तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका भावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली सागोर दयाळ धन्या ई तूं काळजान ओच्या पोस्तू कानान तुझ्या सगी नेण्यानी बसोम्या म्हाका स्वागतां करता तुका बापाच्या कुंवरा जेजू सोम्या ओगाच्या सागोरा दयाळ धन्या ई तूं काळजान ओच्या पोस्तो काना तुझ्या सगी देण्यानी बसोम्या म्हाका स्वागतां करता तुका पाना तूं सगीचे खाणात्म्याचे सुर्गी सुखाक पावोवचे काणमोगाचे सडवणचे जेसू तुका दिवचे पापाच्या कुंवरा जेसू सोम्या मोगाच्या सागोरा दयाळ धन्या ये तूं काळजान ओच्या पोस्तो काना तुझ्या सगी देण्यानी बरसोम्या म्हाका स्वागत हांव करता तुका यात्री पळयणार सोम्या आमी आसा हात चलय म्हूण मागता सोम्या पाटय
तुझे मिसाल आयुष्यात तुझे मिसाल बापाच्या गोवराची सुसौम्या मोगाच्या सागोरा दयाळधन्या इतू काळजांत म्हज्या पोसतो काणांत तुज्या देण्यानी बसोमिया म्हाका स्वागत हांव करता तुका मना तूं सगळींचे काणत्म्याचे सर्गी सुखात पावोवचे मना तूं सगळींचे काणत्म्याचे सर्गी सुखात पावोवचे काणमोगाचे सडवणचे जेसू तुका नेवचे बापाच्या गोवराची सुसौम्या मोगाच्या सागोरा दयाळधन्या येतो काळजांत म्हज्या पोसतो कानांत तुज्या सगळी नेल्यानी वसुमिया म्हाका स्वागत हांव करता तुका सर्वेस्पर आमच्या बापा आमच्या भावा भयणीक बावरतान थीर करूंक तुज्या पुतान भगवंत पेद्रूक आज्ञा दिली ताची परब संभ्रमून जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला ह्या सर्गींच्या पोशणा वरवीं पोवीस सभेच्या एकवटान थीर रावूंक आनी एकामेका लागीं माया मोगान जियोंक आमकां घटाय दी म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमच्या सवयी आसूं तुमचे सुवास सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाची वडुपकार हे घडी बर बशी वात घेवची संतोष मेटिल्डा रोड्रिगस मूडु बिद्रे विवेक सल्डाना मूडु बेಳ್ಳೆ संतोष मेटिल्डा रोड्रिगस मूडु बिद्रे विवेक सल्डाना मूडु बेಳ್ಳೆ रॉनिल संजीव कुक्केगट्टे आनी नेथन ॲशली मिशन कंपाऊंड देव बरें करूं एक घडी भर आमी दिमी घालया वेल्यांक आनी सायबिणीच्या नव्यान आमी करया लंकाणीचे माळी तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर लंकाणीचे माळी तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर लंकाणीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती ये भोव नितळी अहंकारी भोव भगवंत त्रिंदादीन जेजूची भोव निर्मळ आवय जावंक ससन जावन तुका विंचून काडली देव पुताक तो गर्भे समोवच्या वेळी तुका बगल्या अदीक वर्त्या आनंदसो उडास करूंक तूं म्हाका फावो कर
म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तसो आनंद परतान तुका दिवंक वाटो आनीकय चड वाडोवंक हांव भोव धाडत रेखता. हे दुखेस्तांचे भोव मोगाळे माय तुज्या आनंद सो भक्तीन उडास करतल्यांक तो प्रत्येक आदार. ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाटय. तुज्या देवपुताचे अपरिमीत काकुळेच्या पातयेवन आनी आमी मागले आमकां मेळटले म्हणल्यार बसवणेचेर बरवसून तुज्या बळवंत ससायेच्या आदारार हुंदवून भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतां. ह्या म्हज्या गरजेन म्हज्या पासत विनाती कर. देवाची बागेवून खुशी वय जाल्यार हांवें मातशे उपकार म्हाका मेळशे कर. नाहीतर म्हाका गरजेचे उपकार मेळशे कर म्हूण ह्या नव्यानात हांव तुजे लागीं परतून मागता. मोगाचें न्हू एक घडी बोर माऊन रावन सर आमचीं ते सवां मोरये मायक आमी समर्पण दिवया. आनी आमी सांगाता मागया तुज्या मनाक हांवें करच्या नव्याना मारिफात तुज्या मध्यस्थिकेंतय म्हाकाशी वर्ती पातयेणी उसारूंक हांव कुशे व्हरता. तुजो दैवीक पोत तुज्या कुशें आसतना ताणें तुज्या कतवीन काळजान पेटयल्या सैमा व्हरत्या मोगा आनी आनंदच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागता. हे म्हज्या मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक पेटयता. नमान बरये कुरपेत भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळोल तुज्या कुशीचें जेसो. भगवंती मरिये देवाचे माय आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरये कुरपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळोल तुज्या कुशीचें जेसो. भगवंती मरिये देवाचे माय आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरये कुरपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळोल तुज्या कुशीचें जेसो. भगवंती मरिये देवाचे माय आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. हे देवाचे माये घे हे म्हजे प्रणाम. गब्रियल गोडव्यान पयले पावटी वरच्या मोगान आनी भक्तेन कुरपेन भरलेल्या म्हणल्या प्रणामाक मेळोन तुज्या सर्गींच्या आनंदाच्या कुरवान सबार परजळीक मोत्यांचे जावन दीत म्हूण हांव खुशी व्हरता. आनी संवसाराची अंत पर्यंत ती परजळांत वाडोवन दीत म्हूण हांव अत्रेकता. हे दुखेस्तांच्या बुजावणे देवाचो पूत मनीस जातना तुका बगल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुज्या लागीं परतून मागता. तुज्या पदवेदार मध्यस्थिके मारिफात जोड दे म्हूण हांवें तुज्या लागीं मागलो कृपा आनी उपकार. ह्या खातीर हांव तुका भेटयता. तुज्या मनाक मनशांनी केल्लीं सर बरीं कामां जेजूच्या मोवाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयलें. ह्या मोगा पासत भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतून मागता. आयक म्हूण म्हजी कालती मागणी आनी जोड दे म्हूण हांवें मागचे उपकार. आमेन. सोम्याच्या नांवी आमचो आदार. सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें आणि म्हजी बोट तुजेशी पावती. सोमी तुमच्या सोवे आसूं तुमच्या सवे आसूं. प्रार्थुया ये सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रसल्या आत्म्यांक सवकसाय दी. अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. काकुलदार सोम्या बावर्ताच्या बुजोणदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दयाळाय लगे आमी मागता. दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली सिमांच्या मांयची तांची तूं बिरमत पावये सोम्या आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत. जो जी येताय आनी राज करताय देव सष्णाच्या सष्णाक. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सवय आसूं तुमकां राखूंक
तुमच्या भितर असो तुमकां सांबाळूंक, तुमच्या मुखल्यान असो तुमकां वाट दाखोवंक, तुमच्या फाटल्यान असो तुमची जतन करूंक, तुमच्या वयर असो तुमकां आशिर्वाद दिवंक, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता, जी येता आनी राज करता सशनाच्या सशनाक. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. मोगाच्या पवित्रज्ञा पवित्रज्ञा ये तुझ्या भूच्या पवित्रज्ञा पवित्रज्ञा ये तुझ्या भूच्या पवित्रज्ञा ये तुझ्या भूच्या पवित्रज्ञा ये तुझ्या भूच्या पवित्रज्ञा पवित्रज्ञा नितळ कर म्हाका पवित्रज्ञा पवित्रज्ञा नितळ कर म्हाका पवित्रज्ञा नितळ कर तूं म्हाका पवित्रज्ञा नितळ कर तूं म्हाका देवय तुझो बुसो ये पवित्रज्ञा देवय तुझो बुसो ये पवित्रज्ञा देवय तुझो बुसो ये पवित्रज्ञा देवय तुझो बुसो देवय तुझो बुसो देवय तुझो बुसो पवित्रज्ञा पवित्रज्ञा गुण कर तूं म्हाका 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 पवित्रज्ञा गुण कर तूं म्हाका पवित्रज्ञा गुण कर तूं म्हाका ये पवित्रज्ञा देवय तुझो बुसो 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 देवय तुझो बुसो देवय तुझो बुसो मोगाळ पुता सवे अंक्वार मोरी आशीर्वाद ते आमकां जेजूच्या पवित्र काळसा आम्हा सर्वांक दितोचे आशीर्वाद
भलायकेचे माये बसत विनादी घर दर्या सुकरा आम्हा बसत विनादी घर तुम्ही सोमेस्त बडव्यानो आणि भक्तानो आम्हा बसत विनादी करा भाग्यवान कुर्सचे कुर्सचे कृपेन कुर्वेन निवारंका आमच्या देवा आमच्या दुश्मनातले बापाचे आणि पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.